जॉन 14:12 म्हणटा, खरेंच खरेंच हांव तुका सांगता, म्हाजेर विश्वास धरशी नाल्यार हांवें केला तितकेंच न्हय, म्हाज्याहून व्हडली कर्तुबां तूं करतलोय. कित्याक म्हणटा? कित्याक तो आमच्या भितर आपणाचो आत्मो घालता आनी आपणाच्या आत्म्यान ताणें आमकां परफेक्ट केल्लें आसा. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक्यू जीजस. जेम तुमकां येवपाक नाका नाजाल्यार व्हडल्यान म्हणपाचें, नाल्यार ब्रदर ब्रँडनाक हांव हांगर हाडटलो. तो मागीर बऱ्यो क्लास घेता, बोटां हें करता, हात थापटी मारूंक लायता. नाल्यार ब्रदर ब्रँडन येतलो आनी तुमकां क्लास दितलो. पीटी स्टार्ट करुया ब्रदर. तांकां कोण जॅम बाय येता मागीर जॅम पळोवतली. प्रेज गॉड, हालेलुया. भाव भयणांनो, कित्याक म्हणूंक जाय प्रेज द लॉर्ड? आतां ब्रदर सांगतलो भायर. जिजस म्हटल्यार भाव भयणांनो, एकूच उतर जेजू. तो तूं म्हणशी सैतानाची मांडणी तुज्या तर आंगार आसा ती तुटोन वयतली त्याच वेळार. इतकी पदवी त्या उतरान आसा. जेजू, आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू म्हणटा. भाव भयणांनो, सैतानाची मांडणी तुजेर तो त्या वेळार आसली नाल्यार त्याच वेळार ती तुटोन वयतली. आमची तोंडां सैतानान गोड धरलेली आहा ताका आर्गां दिवपाक. एक तुमकां गोवायकी सांगता. हांव मडगांव देवाचें उतर पोरगोट करता म्हाज्यारदा. पयलो असोच लोक 10 लोक 12-15 पूण देव शिकयतालो 12-15 पयलो कंट्रोल कर. मागीर 40 दिलो, 40 सांबाळ. मागीर म्हणूंक लागलो हेज्या फुडें तुका पयशे खर्च करपाची गरज ना, कित्याक कॉस्ट आहा भाव भयणांनो. देर इज अ कॉस्ट. आतां हें जेवण येता भाव भयणांनो, जेवण फुकट येना. कोण तरी तें जेवण फारीक करता. मिनिस्ट्री चलपाक कॉस्ट आहा. हे फॅन चलता, लायट चलता, हेका कॉस्ट आहा. आनी देवान 31 डिसेंबर 2022 म्हाजेशीन उलयलो, आनीक तुका पयशे मोडपाची गरज ना. आपूण तुजी गरजो आपूण तुमकां फावो करतलो. भाव भयणांनो, आजून पासून खंयच्याच प्लॅटफॉर्माचेर आमी पयशे मागोंक ना, पूण देवान आमकां जाय तेज्याहून सुबेज दिला. कित्याक भाव भयणांनो, सोस देव मनशांक आमी करूंक ना. मनशा लागीं देव उलयतलो तें आमकां खबर आहा, कित्याक देव बेसांव घालता तें मनशात कडल्यान घालूंक शकता. सुपरनॅचरली वयल्यान पडचें ना, नोटी वयल्यान पडचें ना. भाव भयणांनो, चिचेचें झाड न्हू तें, ची चालयली की चिचो पडटल्यो. मनी प्लांट ना भाव भयणांनो, ती मनी प्लांटा ती बेश्टी पानां, ताका व्हॅल्यू ना. म्हणटकच 40 लोक दिलो, मागीर 60 लोक दिलो, मागीर 80 दिलो. लास्ट विकान इट वॉज ऑलमोस्ट 100. भाव भयणांनो, कित्याक जाता? देव तयार करता. तूं यू आर रेडी? कॅन यू अरेंज फॉर दीस पीपल? त्या टायमार 40 लोकांचे तर म्हाका अरेंजमेंट कर म्हटलेले. भाव भयणांनो, म्हाजे सगळे पयशे थंयच कवर जावपाचे. देवाक खबर आसली, देवाक खबर आहा म्हाजें मन कितें, म्हाजें काळीज कितें, देवाक खबर आहा. म्हाकाच खबर आसची ना एक टायम, पूण देवाक म्हाज्या खबर आहा. आनी भाव भयणांनो, ही इज द प्रोवायडर. डोंट मेक मॅन युअर सोर्स, मेक गॉड युअर सोर्स. आमी जायते टायम भाव भयणांनो आमी मनशाक आमचो सोर्स करूंक शकता. न्हू, देवाक तुजो सोर्स कर आनी देव तुका सुपरनॅचरली सगल्यो वस्तू दितलो. भाव भयणांनो, आतां आमी थंयसर पावसाचो अरेंजमेंट केला. सुपरनॅचरली सगळें आमकां देवान प्रोवायड केलां, कांय तुणें धरूंक ना. इन लॅक्स कोणाशीन मागो नासतना. सिस्टम कितें? कोणाशीन मागोवप ना. ही इज माय सोर्स. आय वील फोकस ऑन हीम. ही वील डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. ही सेड, सीक फर्स्ट
माय किंगडम, माय रायशियसनेस, अँड ऑल अदर थिंग्स वील बी एडीड अन टू यू. सगळें तो आमकां हाडून दितलो. कसो हाडून दितलो तो पळयतलो. आमी तेजेर विश्वास दवरता, तेजेर पातयोन आमी पावल मारता, आनी तेजेर पातयोन पावल मारता तो भाव भयणानू ताका केन्नाच कितें उणें जावचें ना, ही गॅरंटी. आनी ताका लागून देवान आमचो इतको मोग केलो. एकूच एकलोच पूत तेणेन ह्या संवसारान ओपलो. ही सोड हीज ओन्ली सीड दॅट ही हॅड इन टू दीस वर्ल्ड. रिजॅनरेशन कशें जाता भाव भयणानू? हाव कॅन यू रिजॅनरेट? एवरीथींग दॅट इज लिवींग रिजॅनरेट्स बाय सीड. बियेनसान रिजॅनरेशन जाता. जेजू क्रिस्ताक सुर्गीच्या बापायन ह्या संवसारान ओपलो, आनी कोण तेजेर सोत मानता ती एके बियेन आमी सगळीं कोण सोत मानता तांकां ताणें एकठांय केली. एके बियेन एक जेजू क्रिस्तान आमी सगळीं एकठांय जाता. आतां हांगर कितक्यो बियो आसात, एके बियेन कितके आमी हाडूंक शकतात भाव भयणानो? कित्याक जसो जेजू तशी आमी. जेजून तर तितके लोक हाडले, नाल्यार आमी तितके लोक हाडूंक शकता. कित्याक आमकां जायना पळय तें आमकां तो सांगचोच ना. ही गॅरंटीड. Jesus will not tell us something to do which we are not empowered to do. इम्पॉसिबल भाव भयणानू. जेजू तुका कांयच सांगचो ना जें तूं करूंक शकना पळय तें. इम्पॉसिबल. आनी आमकां कितें जाता पळय तेंच सांगता. एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो. कित्याक लागून धाडलो भाव भयणानू? हांगा देवाचें उतर म्हणटा, जो कोण तेजेर सोत मानता, कोण तेजेर सोत मानता ताका साश्णीक जिवीत. हांगर म्हणोंक ना की तूं क्रिस्तांव, तुवें बाप्तीस घेतलाय, तुका साश्णीक जिवीत मेवतलें. ना, तुवें सोत मानूंक जाय. कितें सोत मानूंक जाय भाव भयणानो? सोत कितें मानूंक जाय? सोत हांवें कितें मानूंक जाय? म्हाका साश्णीक जिवीत मेवपाक प्रोसिजर आहा न्हू. गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. हांव सदांच म्हणटा, गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर, नॉट डिसऑर्डर. If you want to see God is a God of order, see the first 6 days that He created. He created in order. पयलो उजवाड. कावकान कितें करतलोय? हांगर आदवतलोय, थंय आदवतलोय, फकत आदवताय. पयलो उजवाड उलयलो, आपणाची महिमा उलयलो पयलो, आनी मागीर आमकां गरज पळय तें करीत गेलो. निमणें मनशाक रचलो. पयलो कित्याक रचूंक ना? नाजाल्यार उपाशी पडपाचो, वचपाचो देवा फुड्यान, आपणाक थोडे फ्रुट्स दी, आनी तो म्हणपाचो राव राव तूं भुकेलाय, हांव तुका फ्रुट्स करता. ना, सगळे पयले रचले भाव भयणानू. गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. ही लव्स ऑर्डर. ताका लागून भाव भयणानू तूं इगोर्जेन वयता तेन्ना ऑर्डर आसता. खंयच्याय टायमार तूं मदेंच उठान अशें करिना. कित्याक तुका खबर आहा इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. यू फॉलो दॅट ऑर्डर. कोण थंयसर बसना, पांय वयर घालिना, रेस्पेद दिता त्या जाग्याक, बिकॉज इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. भाव भयणानू ताका लागून हांगा देवाचें उतर म्हणटा, कितें सोत मानूंक जाय आमी? बिलीव आहा थंयसर. कितें बिलीव करूंक जाय भाव भयणानू? हो स्क्रिप्चर आमी सदांच आमी घेता, पूण आमी बिलीव कितें करूंक जाय तें आमकां खबर ना. आनी हेजेर हांव सदांच सांगत आसता. कित्याक जायतीं जाण हो स्क्रिप्चर जाणा, बाय हार्टूय जाणा, पूण एप्लिकेशन नकळो. वॉट यू हॅव टू बिलीव? कितें सोत मानूंक जाय? कितें सोत मानपाक जाय भाव भयणानो? आतां हो स्क्रिप्चर एवरी टायम आमी घेता. सांगा कितें सोत मानपाक जाय ह्या स्क्रिप्चरान? वॉट यू हॅव टू बिलीव? देर इज बिलीव न्हू. तो म्हणटा हांगर
For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Eternal life बिलीव करपाक जाय. बिलीव कितें करपाक जाय? बिलीव कितें करपाक जाय भाव भयणानो? हांव तर आतां हो स्क्रिप्चर एक स्क्रिप्चर हांव तर नोको, हांवें कितें बिलीव करपाक जाय? आख्खो बायबल शिकोवन कितें फायदो भाव भयणानो? बिलिवींग पार्ट तो तूं नोकोय, तुवें कितें बिलीव करपाक जाय, नाजाल्यार आख्खो बायबल शिकोवन फायदो कितें? बिलीव कितें करपाक जाय? 15 वच. जॉन 15 कितें म्हणटा? जसो मोजिसान जेन्ना इस्रायल परजेक सोरोप जेन्ना चापताले तेन्ना तेणेन एक देवान ताका सांगलें एक सोरोप उबार, आनी जो कोण ताका पळयता तो जियेतलो. हांगर म्हणटा जेजू, हांगर देव म्हणटा, सर्गीचो बापूय सांगता, म्हाज्या पुताक त्या खुर्सार उबारतलेत, खुर्सार त्या खिळायतलेत. जो कोण तेज्या त्या खुर्साचेर आपणाची नदर दवरता, जो कोण तेजेर विश्वास दवरता, तो म्हाका लागून त्या खुर्सार गेला. म्हाजी पातकां ताणें त्या खुर्सार येला, म्हाजें दुयेंस ताणें त्या खुर्सार येला, म्हाजें शिराप ताणें त्या खुर्सार येला, म्हाजी गरीबसाण ताणें त्या खुर्सार येल्या. जेन्ना तूं सोत मानतलोय तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा तुका साश्णीक जिवीत मेळटा. आनी आमी कितें चिंता भाव भयणानो? गॉड सो लव द वर्ल्ड that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Believe कित्याचेर करूंक जाय? एप्लिकेशन स्क्रिप्चर जावन न्हू. एप्लिकेशन स्क्रिप्चर आतां ह्या स्क्रिप्चराक भरपूर आहा. गॅलेशियन 3:13, 2 कोरिंथियन 8:9. कितके स्क्रिप्चर भाव भयणानो ह्या एका स्क्रिप्चराचेर मांडलेले आसा. आमी कितें बिलीव करता भाव भयणानो? आमी दिता, आमी म्हणटा सगळ्यान व्हडलो इम्पॉर्टंट पॉयंट, यू हॅव टू मेक जिजस क्रायस्ट युअर लॉर्ड, युअर गॉड एंड युअर सेवियर. तुवें तुज्या देवाक सगळ्यान व्हरतो जागो दिवपाक जाय. तुवें ताका सोमी, दोनी आनी सरवंडार म्हणून मानून घेवपाक जाय. लॉर्ड म्हणजे कितें भाव भयणानो? आदल्या तेंपार भाव भयणानो राजा राजवट चलयताले. हांव नोको तुमी हांगुरले कितके जाण कोर्टान पावल्या पळय ते. कोर्टान थंयचो जज बसता आनी हांगूर जो कोण एडवोकेट आसता तो म्हणटा माय लॉर्डशीप, माय लॉर्डशीप म्हणटा ताका. म्हणजे ही इज अंडर हीज कंट्रोल. ताका रेस्पेद दिता, एवरी टायम उलयतना तो रेस्पेद दिता आनी उलयता. तो तर उलोवंक लागलो नाल्यार हो ओगी रावता, कित्याक ताका रेस्पेद दिता. आमी आमच्या देवाक व्हरतो जागो दिवपाक जाय, ताका आमी मानपाक जाय. तेणेन आमच्या खातीर कितें केलां तें आमी जाणा जावपाक जाय. आमी ताका वी हॅव टू मेक हिम द लॉर्ड ऑफ आवर लायफ. आय मस्ट हंबल बिफोर माय लॉर्ड. हांवें खालती जावपाक जाय भाव भयणानो. हांवें मानून घेतला ताका म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी आनी म्हाजो सरवंडार म्हणून. फकत तोंडांतल्यान उच्चारलें म्हणून जायना भाव भयणानो. तोंडांतल्यान सगळेंच आमी उच्चारता, पूण काळजान गेला तुजें उतर, काळीजान आसा ती बरी माती. आनी देवान पदवी मातयेक दिल्या. उगडास जर बी मातयेन घातल्या उपरांत रुजोन येतली, बेश्टीत बी रुजोन येयना. रिजेनरेशन पावर देवान मातयेक दिल्लो आसा, बियेक न्हू. बी फकत एक्टिवेट जाता मातयेन गेल्या उपरांत. इट डायज एंड देन रिजेनरेट्स. आनी मागीर ताका कोंब येवपाक चालू जाता. बियो हांगर हाडांनी उडय, ही जमीन हांगर हाडांनी उडय, बियो किल्लोवचे ना, ताका माती जाय. God spoke to the earth. God has restored your spirit, that is your soul.
you restored your spirit. That is the good soil, the heart of the inner man. पूण भाव भयणांनो, आमचो फोकस आमी एप्लिकेशन खंय तरी चुकल्या. आमकां दिसता आमी देवाचें उतर उच्चारल्या उपरांत तें घडोवन येतलें. ना, तें काळजान वचपाक जाय. काळजान गेल्या बगोर घडोवन येवचें ना. फकत एकदां ब्रदर ओदो सांगतालो 100 टायम्स म्हणोंक लायता, 500 टायम्स म्हणोंक लायता, 1000 टायम्स म्हणोंक लायता. आनी थोडी मागीर दिसता 1000 टायम म्हटल्या उपरांत म्हाजें जातलें तें. न्हू, 1000 टायम तुका कित्याक म्हणोंक लायला? 100 टायम्स कित्याक म्हणोंक लायला? 500 टायम्स कित्याक म्हणोंक लायला? देवाच्या उतराक पदवी ना म्हणून न्हू भाव भयणांनो. हे देवाचें उतर तूं उच्चारताय, तूं तुजें मन रिन्यू करताय. आनी जेन्ना मन तुजें रिन्यू केलें, हें उतर तुज्या काळजान भितर वयता, बरे मातयेन वयता, आनी मागीर जे तुज्या आत्म्यान देवान घातलेलें आहा तें बिये कडल्यान भायर सरता. हिलिंगाचो नाल्यार आमी 1 Peter 2:24 घेतले. 1 Peter 2:24 घेतले, तोंडांतल्यानूच उचारले भाव भयणांनो, कांयच हिलिंग येवचें ना, गॅरंटी दिता तुका. देवाचें उतर तें, पूण ताका जाय माती. यू रिक्वायर द सॉयल. हो म्हाजो प्रोसिजर न्हू, हो देवान केला पळय तो प्रोसिजर. पूण जायतीं जाणां कितें करता, आमी देवाचें उतर तोंडांतल्यान उच्चारता, आमच्या काळजान ना. नाजाल्यार तुज्या काळजान तर खरेंच आहा, नाजाल्यार तूं बायहाट म्हूण आनी दाखय 1 Peter 2:24. आनी ब्रदरीन सांगलेलें फोंड्याचे टिचिंगेन, बाय द वुंड्स ऑफ जिजस आय एम हिल्ड. पार्ट B आमकां सगल्यांक खबर आहा, पार्ट A कोणाकूच खबर ना. पार्ट A इम्पॉर्टंट, मागीर पार्ट B येता. फाटले टायर धरले, फुडले टायर पंक्चर कर आनी गाडी चलय रस्त्यार. चलतली? ब्रदर चलता ब्रदर? तुका खबर आहा फुडले दोनूय टायर पंक्चर करपाचे, फ्लॅट करपाचे आनी मागीर कार चलोवपाची. फुडली A न्हू आनी फाटली B तुजी. A काडून उडय आनी B चल. जाता? देवाचें उतर हाफ घेवपाक जायना. एप्लिकेशन स्क्रिप्चर आसता. एवरी वर्ड ऑफ गॉड हॅज एन एप्लिकेशन स्क्रिप्चर. आनी हांव जायते टायम भाव भयणांनो हे बारीक बारीक पॉयंट सांगता. कित्याक हे बारीक बारीक तो तुका खबर आसत नाल्यार तूं जाणाय गॉड सिस्टम. हांवें म्हटलां गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. ही वील नॉट ब्रेक हीज सिस्टम जस्ट बिकॉज ही लव्स यू. द प्रॉब्लम इज ही लव्स एवरी वन. नॉट अ प्रॉब्लम, अ गुड थिंग दॅट ही लव्स एवरी वन. म्हणटो तूं तो तेज्या सिस्टमान इनवॉल्व जायनाय. ही कांट डू एनीथींग बिकॉज टू सेव यू ही हॅव टू किल 100. तुका एकल्याक साल्वार करपाक 100 जाणांक ताका मारचें पडलें, कित्याक तेजी सिस्टमा भायर गेलो तो. गॉड कॅनॉट बीट हीज सिस्टम. प्रूव करूं गॉड कॅनॉट बीट हीज सिस्टम. प्रूव करूं गॉड कॅनॉट बीट हीज सिस्टम. हांव प्रूव करता. जेजू कसो येयलो ह्या संवसारांत? कित्याक डायरेक्ट पडोंक शकनासलो? देव तो. ही कॅनॉट बीट हीज सिस्टम. Regeneration can happen only through the seed, and it requires the soil, and the soil was Mother Mary. You see, you require a womb. The earth is the womb. ही धरती, why we call mother earth? Father earth कित्याक म्हणना आमी ताका? भाव भयणांनो, फादर अर्थ आमी कित्याक म्हणना? मदर अर्थ कित्याक म्हणटा? कित्याक हे मातयेन, हे आवयन जेन्ना ती बी वयतली तेन्ना रुजोन येतलें. रिजनरेशन कॅन हॅपन ओन्ली थ्रू अ वुमन. मेल रिजनरेशन करूंक शकता. आतां दिल्या कायदे थोड्या कंट्रीनी मेल इज अ मॅरीड म्हणून. पूण देवान एडम केलो
एडमांक ईव केली, एडमांक स्टीव करूंक ना. एस घालूंक ना भाव भयणांनो, आनी स्टीव करूंक ना. STEVE करूंक ना. एडम आनी ईव केली आनी आतां थंयसर एस आनी टी घातल्या आनी एडम आनी स्टीव जाला. भाव भयणांनो, गॉड इज अ गॉड ऑफ सिस्टम, इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. जेजू तर मारयेच्या कुशव्यान जुळोवन घेता, नाजाल्यार ही डज नॉट ब्रेक हीज सिस्टम. Impossible for God to break his system. Miracles will happen. He has the power for the minute to do something supernatural. But God is a God of order 100%. Very important भाव भयणान उगडास दवरा, जेजून आपणाची सिस्टम बीट करूंक ना. He was God, he could have done anything and come into this earth. He had the supernatural power to do all these things. But he chose to go according to the system that he has created. सगळ्यान पयले जेजू क्रिस्त सोमी दोनी आनी सोरोंडार कोणें म्हटलो? जेजू क्रिस्त सोमी दोनी आनी सोरोंडार सगळ्यान पयलो कोणें म्हटलो? कोणें म्हटलो? लूक 1:46. कितें म्हणटा ब्रदर? लूक 1:46. ब्रदर रीड. The Lord. And my spirit has rejoiced in God, my Savior. Lord, God and Savior, even when he was in her womb. सगळ्यान पयले भाव भयणांनो, आमकां खबर आसपाक जाय. सगळ्यान पयलें मारयेन म्हटलें, हातीन येवच्या पयलीं म्हटलें. ब्रदर म्हणटालो न्हू, हातीन येयल्या उपरांत कोणें म्हणूंक शकता हें. गॉड इज सेईंग, ब्लेसिड आर दोज हू हॅव नॉट सीन येट बिलीव्ड. दॅट इज वाय मॅरी वॉज कॉल्ड ब्लेसिड. यू सी, गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. वाय डीड ही कॉल्ड मॅरी ब्लेसिड? बिकॉज he is a God of order. कित्याक ताका खबर आसली, सगळ्यान पयलीं आपणाक ती म्हणटली. एलिझाबेथीन कितें म्हटलें? एलिझाबेथीन कितें म्हटलें? Why is it that my Lord had come to me and the child in my womb leaped out of joy? Blessed are you amongst women and blessed is the fruit of your womb, Jesus. कोणे म्हटलें? By the power of the Holy Spirit. If you read it, it is said, by the power of the Holy Spirit, Elizabeth said, blessed are you among women and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. This word is not given by man, this word is by the power of the Holy Spirit. ह्या मनशान दिवंक ना भाव भयणांनो, तर ह्या पवित्र आत्म्यान सान ती उलयली, कित्याक थंयसर बरयलेलें आहा आनी जे बायबलार बरयलेलें आहा तें हांव मानून घेता. आनी परत मागीर मदर मॅरी म्हणटा, तूं जावन आसाय म्हाजो सोमी, तूं जावन आसाय म्हाजो दोनी आनी तूं जावन आसाय म्हाजो सोरोंडार. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. ताका लागून भाव भयणांनो, एक बी
जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्यान, इंग्लिशीन अशें म्हणटा, द होली स्पिरीट वील ओवरशॅडो यू. म्हणजे पवित्र आत्मो तुज्या भितर पयलो येतलो आनी ही बी जेजू क्रिस्त तेजें उतर तुज्या काळजान घालतलो. कित्याक तिणें कितें म्हटलें, जावनी तुज्या उतरा प्रमाणे, लेट इट बी डन अकॉर्डिंग टू युअर वर्ड. वर्ड इज जीसस. That word is Jesus. Every word that is written over here is Jesus and Jesus and Jesus itself. That is why it is a seed. Mark 4 says that the word of God is a seed. The word of God is Jesus and Jesus alone. In the beginning was the word was with God, and the word was God. Every word that has been written in the Bible is Jesus. तेका लागून ब्रदर म्हणटालो ओदो, आनी आयकपाक जाय, कान शार्प आसपाक जाय. तो म्हणटालो तेन्ना हांव ऑलरेडी रिलेट करतालो तो कितें म्हणटा पळय तो. आनी हांवें ताका तेन्ना सांगलें, एवरी वर्ड इज जीसस. तो म्हणटालो हे जेजू म्हणटा त्या उतरान कितकी पदवी हांव म्हाज्या आपणाच्या लायफान मिरेकल पळयता, फकत जेजू म्हणून. जेजू हें नांव घेवन हांव म्हाज्या लायफान कितक्यो मिलाग्री पळयता. ब्रदर डायगो सांगतालो जेवणाच्या टायमार. दीस इज दॅट वर्ड दॅट केम इन टू मदर मॅरी, आनी ही सेड, बाय द होली स्पिरीट वील ओवरशॅडो यू. And that seed will be planted into you supernaturally, because that seed is the seed of the Father, the incorruptible seed. ही बी म्हाज्या भाव भयणांनो पवित्र आत्मो येता आनी सुपरनॅचरली तिच्या भितर घालता. बापायची बी ना, कित्याक रिजेनरेशनाक बी जाय. म्हणटकूच सुपरनॅचरल कितें करता, बी हाडटा आनी मारयेच्या कुशव्यान घालता. आनी हांवें सांगला पळय तो कुशवो जावन आसा दॅट प्रोड्युसीस. कुशव्यान वाट दिली ह्या भुरग्याक. द सीड डीड नॉट स्टार्ट स्प्राउटींग इनसायड बाय इटसेल्फ. नो, जेन्ना ती कुशव्यान येयली तेन्ना एक्टिवेट जाली. भाव भयणांनो, एक बी घे, आंगोर उडय, आंगोर एक उडय आनी जमनीन एक उडय. आंगोर एक उडय आनी जमनीन उडय, आनी 2 दिसांनी आमी ह्या दोनाय बियां भितर कितें डिफरन्स आसा तें पळोवया. मदरच जाय ताका. दॅट इज वाय वी कॉल्ड अ मदर, बिकॉज मदर हॅज अ वूम, एंड दॅट इज द वूम where you plant a seed. वो कुशवो भाव भयणांनो, ही धरती जावन आसा कुशवो. इट इज अ वूम. When you put a seed into that womb, it will come to life. आनी जेजू क्रिस्ताक ह्या कुशव्यान घातलो, आनी ह्या कुशव्यान पदवी घातलेली जेजून, पवित्र आत्मो येयल्लो आनी ह्या पवित्र आत्म्यान तो वाडलो. वो प्रोसिजर भाव भयणांनो रिजेनरेशन जावंक शकता ते बियेन, आनी ते वचपाक जाय तुज्या कुशव्यान. द सॉयल, द गूड सॉयल, द हार्ट ऑफ अ इनर मॅन, हे तुज्या उतर देवाच्या तुज्या काळजान वचपाक जाय भाव भयणांनो. व्हेरी इम्पॉर्टंट. जस्ट मेकिंग कन्फेशन is not going to, nothing is going to happen. God did not say confess. He said believe it in your heart. Romans 10, 8 to 10. Brother, just read. But God said it, the word is nigh thee, even in thy mouth and in thy heart.
that is, the word of faith which we preach, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. दोन वस्तू जाय. अगेन एंड अगेन त्या स्क्रिप्चरान दोन वस्तू आहा पळय, हार्ट एंड माउथ, सीड एंड द सॉयल cannot work one way. Impossible. Impossible. How do you get salvation? How do you get salvation? By grace, through faith, you have been saved. Can just grace give us salvation? Can just आमकां फकत कुरपानूच आमकां साल्वासांव मेळोंक शकता, आमी साल्वार जावंक शकता? कुरपा आहा, कुरपा व्हांवता. कुरपा म्हणजे देवान कितें केलां पळय तें, वॉट गॉड हॅज डन इवन बिफोर वी एक्जिस्टेड, ही हॅज ऑलरेडी डन. कुरपा व्हांवता देवाची. पूण म्हाका जावं भावार्थ, बाय ग्रेस थ्रू फेथ, two things are required. You require the grace and the faith, then you are saved. You can't work individually. It requires the soil and the seed. Regeneration cannot take on its own. भाव भयणांनो, इम्पॉसिबल पळय त्यो वस्तू आमी करूंक सोदता. यू कांट बीट गॉड्स सिस्टम. वेरी इजी. You just can't beat God's system. If you are thinking just the word will do it, no. Just the soil will do it, no. You require the word and the soil. जेन्ना आमकां ह्या संवसारान जेन्ना जेजू येयलो आनी जेन्ना आमी सोत मारले, तेन्ना आमच्या भितर कितें चेंज जाता? आमच्या भितर कितें चेंज जाता? जेन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी, दोनी आनी सोरोंडार म्हटलो, आमच्या भितर चेंज जाता, कितें तरी चेंज जाता आमच्या भितर. वॉट इज रिस्टोर्ड? वॉट इज रिस्टोर्ड? वॉट इज रिस्टोर्ड? माय स्पिरिट इज रिस्टोर्ड. द स्पिरिट वॉट एडम वॉज स्पिरिच्युअली डेड. ओत्मीकपणान आदाव मेल्लो. जेजू येता, कुडीन आपूण मरता आनी ओत्मीकपणान आमकां नवें करता. कशें? जसो जेजू तसो हांव. एक्झॅक्टली आयडेंटिकल. माय बॉर्न अगेन स्पिरीट इज आयडेंटिकल टू द स्पिरीट ऑफ जीसस. नाव द स्पिरीट ऑफ जीसस इज कंप्लीट अँड सो इज माय स्पिरीट कंप्लीट. आतां म्हाजो तर रिश्तो, म्हाजो ओत्मो केला, सगळें म्हाका साश्णांक जाय पळय तें खंय देवान घातलेलें आहा? म्हाज्या ओत्म्यान. इन माय बॉर्न अगेन स्पिरीट. जेन्ना संवसार रचलो पळय तेन्ना हुकूम कोणाक दिलो देवान? धरतेक. ही गेव द कमांड टू द अर्थ. The minute there is any seed that is going to come inside it, you are going to bring fruit. Command. Every time you throw a seed, the seed is responsible to bring likewise fruit. आणि कांयच ना. नाव देवाचें उतर घेतलें 1 Peter 2:24 म्हाज्या काळजान घातलें. आतां हिलींग कशें येतलें? हिलींग कशें येतलें? म्हाजो ओत्म्यान जे जेजून आपणाचें फारीकपण केलां, म्हाजें हिलींग म्हाज्या ओत्म्यान घालून दवरलां. जेन्ना ही बी आंगूर येतली तेन्ना हे बियेन सान हें हिलींग भायर येतलें.
Because everything that you require till eternity has been put into your born again spirit. ताका लागून भाव भयणांनो, जायतो लोक अशें चिंता आपणाक पेकोणी खुर्सा वयल्यान येतली. खुर्सा वयल्यान पेकोणी ऑलरेडी तुका दिली, पूण तो खुरीस तूं पळयताय आनी नियाळ कोत्ताय. हें घडलेलें त्या टायमार. आतां जेजू क्रिस्ताक हांवें सोत मारला म्हाज्या आत्म्यान. ताणें म्हाका म्हटलां, कित्याक देवाचें उतर अशें म्हणटा की वी हॅव टू बी बॉर्न अगेन. यू हॅव टू बी बॉर्न अगेन. देवाचें उतर म्हणटा म्हणजे म्हाका पुनर्जिवीत मेळपाकूच जाय जेजू क्रिस्ताचें सगळें बरेंपण मेळपाक. आय हॅव टू बी बॉर्न ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. 1 Peter 1:23. आय एम नॉट बॉर्न ऑफ द करप्टेबल सीड. हांगर कित्याक म्हणना आय एम नॉट बॉर्न ऑफ करप्टेबल जीजस, इनकरप्टेबल सीड. जेजू कित्याक म्हणना? सीड म्हणजे देव जावन आसा. भाव भयणान, हांवें म्हटलें एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड एंड दीस सीड इज जीजस. आय एम नॉट बॉर्न ऑफ द incorruptible seed. I am not born of the corruptible seed. I am born of the incorruptible seed, the word of God. Incorruptible seed is the womb of the Father through whom we have been born. पयलीं जेन्ना आमी जल्मली आमच्या आवयच्या कुशव्यानसान आमी भायर येयली, पूण जेन्ना तूं जेजू क्रिस्ताक आपणायताय सर्गीच्या बापाय कडल्यान तूं जियेताय. यू आर बॉर्न ऑफ द इनकरप्टेबल सीड, द वर्ड ऑफ गॉड. एवरी वर्ड that has been written over here in this Bible came from the Father. John 12:49-50. For I have not spoken of myself, but the Father which sent me. He gave me a commandment, what I should say and what I should speak. And I know that His commandment is life everlasting. Whatsoever I speak, therefore, even as the Father said unto me, so I speak. Every word that Jesus spoke came from Father God. Because in the beginning was the Word, in the beginning was the Word, the Word was with God, that Word was with God. And that is what He came and He spoke on this earth. It is absolutely the will of the Father that He came and He spoke on this earth. He did not speak one word from His mouth. It is all the word of the Father. That is what the word of God is saying. That is what Jesus is saying. आपूण आपणाची उतरां उलोवंक ना ह्या संवसारान. आपूण उलयलां म्हाका सर्गीच्या बापायन सांगलां तितकेंच. उगडा सरा भाव भयणांनो, जेजू जी उतरां उलयल्या ती सर्गीच्या बापायन सांगल्या पळय ती उतरां उलयल्यात. जेजूतोन तुका पवित्र आत्मो धाडला. तो बापायन आनी जेजू एकठांय जावन तुज्या भितर पवित्र आत्मो घातला आनी हो पवित्र आत्मो तुका देवाचें उतर शिकयता. वेल ऑइल्ड मशीन. आमच्या टायमार सिस्टरी खबर आसतलें. हाती नोहाय गुणान मिशीन आसतालें आनी माणी घालून आपले शिंवतालीं. माणी घालतालीं, जमनीर बसतालीं आनी हातीन गुणान. आतां मागीर ती पांयांचेर केली. आतां असो दामलो की ना फुर ड्र सगळें सिस्टम चेंज. वेल ऑयल मशीन. बाप पूत पवित्र आत्मो वेल ऑयल मशीन. परफेक्ट. आनी जेजू हांगर उतरां येवन उलयली ती परफेक्ट उतरां भाव भयणां. 3 John 3:16 कितक्या
टायम भयणानू, आनी एवरी टायम हांव ह्या उतराचेर उलयतां आनी हांव सांगत आसा भयणानू, ह्या एका स्क्रिप्चराचेर तूं म्हाका 1 म्हयनो उलोवंक लाय, हांव एका स्क्रिप्चराचेर 1 म्हयनो तुमचेशीन उलयतलो. एकाच स्क्रिप्चराचेर इतक्या त्या उतरान पदवी आसा भयणानू. हे उतर आमी सोजमोंक ना आजून पासून. आनी हे एक स्क्रिप्चर तूं सोजमोशी नाल्यार तुज्या लायफ सुपरनॅचरल तूं जगोंक शकता. ही बी बापायन संवसारान वोपल्या. हे बियेर कोण सोत मानता, ही बी आजून पासून पीक दीत आसा. आजून पासून तर आमी अब्राहमाची भुरगीं म्हणटा, नाजाल्यार हे बियेन कितको लोक येयलो भयणानू तें सांगा. आजून तर आमी अब्राहमाची भुरगीं म्हणटा आमी, नाल्यार जेजूक सर्गीच्या बापायनी एक बी घातलेली ह्या संवसारान. आनी हे बिये कडल्यान जी सगळीं पोरजां जेजू क्रिस्ताक आपणायल्या, हे एके बियेन सान येयल्या भयणानू. 1 सीड, 1 आयझॅक, 1 एब्राहम. डेसिडन ताका दाखयलीन, मळबा वयली नोकेत्रां दाखयलीन, दोर्या वयले कोणे दाखयले, द सँड. आनी आजून पासून भयणानू, जस्ट इमॅजीन वी कॉल आवर सेल्फ डेसिडंट्स ऑफ एब्राहम. आमी म्हणटा न्हू, आजुनूय म्हणटा आमी, पूण आमी एके बियेन सान येयल्ली, जेजू क्रिस्तान सान येयल्ली आमी सगळीं जाणां आसा. 1 सीड. हांगा देवाचें उतर म्हणटा, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड दॅट ही गेव हीज ओन्ली बिगॉटन सन. ही गेव. यू कांट बीट गॉड इन गिवींग. कोणूच देवाक ह्या एरियान शेणूंक शकना दिवपाच्या. ही गेव हीज ओन्ली बिगॉटन सन. ही इज अ गिवर. if only you make him his source. He is a giver only if you make him his source. आनी आमी कितें चिंता भयणानू, हांव कामार आहा, म्हाजो काम सोर्सान आसा. ना, तुज्या कामांतल्यान तुका पयशे मेळोले आसतलो, पूण सोर्स सर्गेचो बापूय. ही इज युअर सोर्स. I am completing 33, almost 34 years. Brother, तुका कितके जाले? 35. He is also working with me. So 35, 34 years of service. If I am strong and healthy for 34 years, it is not because I ate good and I kept myself healthy. It is because the God inside of me is the one who works in me and through me. बिकॉज आमी कितें चिंता भयणानो, हांवें बरें खाल्लें म्हणून म्हाजी कूड बरी आहा, हांव बरो जेयलो, बरें पियेलो आनी हांवें म्हाजी बरी एक्सरसायज केली म्हणून बरें. ना, युअर सोर्स इज युअर गॉड. द मिनीट युअर I have never exercised my life. Never. अजून पासून हांवें लायफान एक्सरसायज करूं ना. एक्सरसायज केल्या ती फकत ट्रेनिंगाच्या टायमार, आनी ती बी रडोन कशेंच न्हू. रडोन वर्सभर आमी केले. केन्ना एकदां बाबा घरा पावतले अशें आमकां जाल्लें, पूण तेजे उपरांत हांवें एक्सरसायज करूंक ना. God has maintained me. God is the source. हांवें सांगलां पळय तें भयणानू, God takes you step by step. कोणेनूच हांगर KG केल्या उपरांत SSCच्या पेपर आन्सर करूंक ना. सगळीं जाणां स्टँडर्ड 1, 2, 3, 4 10 गेल्या. God is a God of order, step by step. प्रिपेर करता तुका. बरें, ह्या पावल्यार तूं सक्सेसफूल, नेक्स्ट पावलो जालो तिसरो. कंटिन्युअसली ही प्रिपेर्स यू. ही वील नॉट गिव यू समथींग दॅट यू कॅन नॉट हँडल. गॉड प्रिपेर्स यू. एब्राहमाक बसून ताणें पयलो प्रिपेर केलो. मोजेसाक पयलो ताणें प्रिपेर केलो. मोजेस वॉज अ शेपर्ड. प्रिपेर केलो.
बरी मेंढरां पयलीं बरी सांबावलीत, मागीर म्हणूंक लागलो आपूण तुका आपणाची मेंढरां दिता तेंकां सांबाव. इज्रायल पोरजाक सांबाळपाक दिली आनी मोजेसान मागीर इज्रायल पोरजां सांबावली. 40 वर्सां ओराण्यान तेंकां घेवन भोंवलो. तयार कोत्ता भाव भयणानू देव तुका पयलो आनी मागीर त्या जाग्यार पावयता. आमकां कितें जाय? म्हापशा डायरेक्ट नॉन स्टॉप पणजे डायरेक्ट अशें न्हू, विदावट स्टॉप बा न्हू. सुपर नॅचरली देवान आंच बोडवे आनी म्हापशेचो घेवपाक जाय, पणजे व्हरोन म्हाका दवरपाक जाय. आंच बोडवे आहा न्हू, देवान दिले आंच बोडवे, तांकां सांगपाचें. पूण भाव भयणानू, गॉड इज अ गॉड ऑफ सिस्टम. दाया आंगुल्ल्यान वयल्यान तर हांव उडकी मारीत हाडां मोडून घेतलो, पूण आंच बोडवे देवान दिल्या न्हू. देवान सांगलां ही हॅज पूट हीज एंजल्स अरावंड मी. हांव उडकी मारपाक जाय, आंच बोडव्यांक सांगपाचें हांव उडकी मारता तूं गोड धर म्हणून. नो, इज नॉट गोईंग टू बीट द सिस्टम. तुका दिल्यात आंच बोडवे तुजे राखपाक वेन यू आर अनअवेर ऑफ थिंग्स दॅट आर कमींग अगेन्स्ट यू. नॉट फॉर युअर स्टुपिडनेस. ताका लागून गॉड इज अ गॉड ऑफ विजडम न्हू. पवित्र आत्मा कोण? गॉड ऑफ विजडम इनसायड ऑफ यू. उगडास धरूंक जाय भाव भयणानू. देवाचें उतर कितें म्हणटा पळय तें, देवान आमकां पयलें दिलें म्हणटा तें साश्णीक जिवीत, जो कोण तेजेर सोत मानता पळय तें. आनी एक स्क्रिप्चर घेता भाव भयणानू साश्णीक जिविताचो, Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. पातकांचें फॉर्मोण जावन आसलें मरण, पूण देवान आमकां एक फुकट देणें दिलें आनी तें जावन आसा साश्णीक जिवीत. हें देणें केन्ना मेवता भाव भयणानू? जेन्ना हांव जेजू क्रिस्ताक म्हाजो सोमी दोनयांनी सोरोंडार कोता. फ्री गिफ्ट म्हणचें भाव भयणानू फुकट. पूण फ्री गिफ्ट तुका कोणूय केन्नाय हाडून दिता? फ्री गिफ्ट तुका कोणूय केन्नाय हाडून दिता? आंगुरूय तशें तुका फ्री गिफ्ट तुका हेंच मेळना. काजार आसपाक जाय, बड्डे आसपाक जाय. कोणाचें आहा काजार, बड्डे? फ्री गिफ्ट मेवतलो. फ्री गिफ्ट केन्ना मेवता भाव भयणानू? एवरीडे आमी फ्री गिफ्ट दिता? ना. देवूय हांगर म्हणटा जेन्ना तूं सोत मानतलो तेन्ना तुका तें फुकट देणें. आमी बड्डेच्या टायमार फ्री गिफ्ट दिता म्हणटकूच त्या मनशान फारीक करीन आमी गिफ्ट दिता आनी हाका 500 पडल्या दी रे म्हणटा. आमी गिफ्ट दिल्या उपरांत 500 पडल्या दी म्हाका म्हणटा. म्हणना न्हू. कित्याक म्हणना? फुकट देणें. इट्स फ्री. देवान केलां आमच्या खातीर फुकट देणें. पूण हांवें तें भावार्थाचें पावल मारपाक जाय. एक कुरपेक हांवें म्हाजें भावार्थाचें पावल मारून ही कुरपा घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. 2 Corinthians 5:17 अशें म्हणटा भाव भयणांनो, therefore if anyone is in Christ he is a new creation, the old has passed away, behold the new has come. कितें जाता? जेन्ना जेजू क्रिस्तान तूं येता तेन्ना कितें जाता? ट्रान्सफर, एक्सचेंज. Christian life is not a changed life. Christian life is not a changed life. Christian life is an exchanged life. कळ्ळें भाव भयणांनो कितें म्हणटा तो? इट्स नॉट अ चेंज लायफ, इट इज एन एक्सचेंज. कितें एक्सचेंज जालें? हांव त्या खुर्सार वचपाक आसलो, म्हाजी पातकां जेजू तेजेर व्हरता आनी तुका म्हणटा ओके तूं त्या जाग्यार वचनाका, आपूण वयता. समज आमी आमचेर कोणेन केस घातली,
आनी म्हाका मरणाचें फर्मोण मारलें. म्हाका आतां रेमंडान ही मर्डर केल्या, रेमंडाक मरणाचें फर्मोण एडवोकेटान डिक्लेअर केलें. जेजू येता आनी जेजू म्हणटा ना, रेमंड बरो मनीस, हे हांवें मारला ताका. आनी तो जजाक सांगता आपणें ताका मारला, तो नासलो थंयसर, तो दुसऱ्याच जाग्यार आहलो, आपणें ताका मारला, ही जी शिक्षा तुवें ताका दिल्या ती कॅन्सील कर, ही शिक्षा म्हाका जावपाक जाय. आनी जज कितें करता, कॅन्सील करता. जज कोण जालो, सुर्गेचो बापूय. सुर्गेचो बापूय म्हणटा ओके, म्हाजो पूत ही सगळीं पातकां आपणाचे कुडीन घेतलो आनी ह्या सगळ्या लोकांक सोडवून दितलो. एक्सचेंज, चेंज न्हू, एक्सचेंज जाली. चेंज जावंक ना, एक्सचेंज जाली. तेणेन म्हाजी पातकां येयलीं, तेजें सोंतपण तेणेन म्हाका दिलें. एक्सचेंज. आदलें जिवीत, म्हाजें जें आदलें जिवीत आहलें तेणेन तें कुडीर व्हेलें आनी म्हाका नवें जिवीत दिलें. तेका लागून ते हांगोर म्हणटा बिहोल्ड द न्यू हॅज कम. नवें जिवीत दिलें. आनी नवें जिवीत खंय दिलें भावा भयणानू? म्हाज्या मोनान, म्हाजे कुडीन ना. म्हाज्या मोनान आनी म्हाजी कूड चेंज जावंक ना जेन्ना जेजूचेर हांवें सोत मारलो तेन्ना. दॅट इज ऑन द वे ऑफ रिन्युअल. चेंज जालें तें फकत म्हाजो आत्मो, कित्याक देव जावन आसा आत्मो आनी हांव आत्मो. आनी देवाक तो तुका बसपाक जाय नाल्यार जॉन 4:24 म्हणटा वर्शिपर्स वील वर्शीप हिम इन ट्रूथ, इन स्पिरीट एंड ट्रूथ. देवाक तर बसपाक जाव नाजाल्यार आत्म्यान आनी सोतान देवाचें उतर जें सोत जावन आसा आनी आमच्या आत्म्यान आमी देवाक बुजोवंक शकता. यू कांट प्रे इन योर मायंड. मोनान मागणी जायना भावा भयणानो. कितकी जाणां आमी मोनान मागणी करता? कितकी जाणां करता मोनान मागणी? कितकी जाणां करता मोनान मागणी? आहा मोनान मागणें म्हणून उतर उलोवपाक जाय. मोनान मागणी ना भावा भयणानू. देर इज नो प्रेयिंग इन योर मायंड. प्रेयिंग इज इन योर स्पिरीट, talking to God spirit to spirit. Soul cannot connect. Okay. Spirit, soul and body. Outer part is body. Middle part is the soul and your last part is the spirit. Can you connect your spirit to God? Your spirit to God? Yes. Can you connect your soul to God? No, you have to come to the spirit. When the soul mind and the spirit mind comes together, then it can work. The spirit is the middle part, the tap which can connect to both. But if you want to connect to God, you can connect to God only through the spirit, not through your flesh and not through your soul mind. Impossible. हे देवाची सिस्टम न्हू. देवाची सिस्टम तुवें आत्म्यान देवाक बसपाक जाय. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. ताका लागून भाव भयणानू हांगोर म्हणटा वी आर अ न्यू क्रिएशन. आतां आमी नवी रचना. कित्याक आमी नवी रचना? जेजू म्हाज्या भितर येयलो. Galatians 2:20. Galatians 2:20 कितें म्हणटा? I have been crucified. I no longer live. Christ lives in me. I have been crucified म्हणजे म्हाजें मरण त्या खुर्सार जालां. एक्सचेंज ऑफर थंयसर जाल्या. म्हाजें मरण त्या खुर्सार जालां. हांव जेजू क्रिस्तान मेला. म्हाका जेजू क्रिस्तान म्हाका पुरलो. जेन्ना जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जाला तेन्ना हांव तेज्या भारी पुनर्जीवन जाला. आतां हांव जियेना, म्हाज्या भितर जेजू क्रिस्त जियेता.
एक्सचेंज. ताका लागून म्हणटा क्रिश्चियन लायफ इज नॉट अ चेंज लायफ, इट इज अ एक्सचेंज लायफ. एक्सचेंज जाला भावा भयणांनो आमच्या भितर. इट्स अ पावरफूल एक्सचेंज. जसो जेजू क्रिस्ताचो आत्मो आहा तसो तुजो आत्मो आहा ह्या वेळार. तुवें तो जेजू क्रिस्ताचेर सोत मारलाय आनी जेजू क्रिस्ताक तुजो सोमी दोनी आनी सोरवंडर म्हणून मानून घेतलाय आनी देवाच्या उतरान तूं जियेताय. जसो जेजू आहा तसो तूं ह्या वेळार परफेक्ट. कांयच तेज्या भितर दोगां भितर डिफरन्स ना भावा भयणांनो. पुतून कोलेशन 2:9 म्हणटा यू आर कंप्लीट इन क्रायस्ट जीजस. You are not going to be complete, you are already complete in Christ Jesus. Already भावा भयणांनो 100% you are complete. आनी आमी कितें चिंताव ना हांवें दिमी घातल्या उपरांत देव म्हाजें आयकतलो, हांव वाती पेटयतलें, हांव फुलां घालतलो आनी असो पडटलो, सपोर्ट पडटलो आनी मागीर देव थंयसरल्यान वयल्यान देंवोन येतलो आनी म्हणटलो उठ रे, कित्याक तूं गेलाय जमनीर. ना भावा भयणांनो, तसलें कांय जावचें ना. इफ यू वॉन्ट टू वर्शीप हिम, इफ यू वॉन्ट टू हंबल बिफोर हिम, यू कॅन गो टू द ग्राउंड. इफ यू वॉन्ट टू पोर्ट्रेट बिफोर हिम, you can do it. But don't portrait before him because you will get something from him. No. He has already provided whatever you require till eternity in your spirit. He is not moving anymore. He has already moved. You move now. म्हाजो टायम आसा मूव जावपाचो. देवाक मूव करूंक चिंती नाकाय. God is not moving anymore. He said it is finished. तेणें म्हटलें संपतलें. कोबार आपणांनी करपाचें कांय उरोंक ना. तुवें करूंक जाय आतां कितें करपाक जाय पळय तें. भावार्थाचें पावल तुवें मारपाक जाय आनी भावार्थाचें पावल कितें मारपाचें तें ब्रदरान शिकयलां. आनी जेजूचें डॅफिनेशन घेवपाक जाय आमी. जेजूचें डॅफिनेशन, जो कोण पळय नासतना विश्वास दवरता तो सुभागी. ब्लेसीड इज द वन हू हॅव नॉट सीन येट बिलीव. जेजूचे डेफिनेशन ऑन फेथ. Jesus' definition on faith is believe even before you see it. Simple उतरांनी. Faith is a substance of things hoped for. ते बरें आहा. ते कोण मातशे बरे हाय क्लास आहा पळय तेंकां बरें आहा ते. आमचे बेजीक कोण आहा पळय तेंकां हें बरें. पोवंक नासलेलें पळोवप. हेज्याहून आनीक सिंपल जावचें ना. पोवंक नासलेलें पळोवप. बिलीव द अनसीन. सिंपल उतरांनी. आतां मातशें कोण कितें मातशें एड्युकेटेड आहा, आमी म्हणटू हे मॅकॅनीक छोटू, छोटू पानां लाव, तसले आमी बेजिक्साचेर आमी म्हणटू बेजीक कितें. बिलीव द अनसीन. Very simple. Just believe the unseen. Because who is saying it? God. तुज्या तर पायन सांगले 1,00,000 रुपया आपणें तुज्या अकावंटान दवरला आनी तुका दाखयलो पळय 1,00,000 रुपया दाखयलो तुका पळय 1,00,000 रुपया तुज्या. तुका आनी डावट येता? डावट आहा तुका दाखयलोय ताणें. डावट आहा? सकाळीं तूं घरांतलो भायर सरोन वयताय, सांजचो तूं येताना तुजें घर थंयसर आसतलें आसचें ना, तुका डावट आहा? कित्याक तूं जाणें 100% तुजें घर थंयच आसतलें म्हणून. आलोंक शकना तें? सकाळीं तूं वयताना घरांतलो दादलो म्हणून भायर सरलोय, घरा येताना तूं बायल जावन भितर येवंक शकना? अरे कशें शकना? तशें देवाचें उतर.
तशेंच देवाचें उतर जेन्ना तूं घरांतलो भायर सोदताय तेन्ना देवाचें उतर तेंच, जेन्ना तूं घरान भितर येताय तेन्ना देवाचें उतर तेंच. जेन्ना तूं भायर सोदतना तूं दाल्लो म्हणून भायर सरलोय, जेन्ना तूं घरान येताय पळय तेन्ना तूं दाल्लोच म्हणून घरान येता. देवाचें उतर आलचें ना. फिजिकलान आमकां खबर आहा म्हाजें घर कितकें, हांव कितकोय घुंवोंक आख्खें गोंया भोंवोंक, म्हाका गॅरंटी आहा म्हाजें घर थंयच आहा आनी थंयच आसतलें. तशेंच देवाचें उतर भाव भयणांनी तूं खंय घुंवोन यो, हेजीशीन वच, 10 दीस हांगर बांद मागीर. कितें म्हणटा ताका, कितें म्हणटा ताका, तावीस भोंवलो आनी तावीस बांदून येयलो. मागीर थोड्या दिसांनी गेलो, प्रसाद खाल्लो. कितें खाल्लो, प्रसाद. आनी मागीर खंय येयलो, लास्टाक खंय येयलो, घरांत येयलो. थंय कित्याक रावंक नाय, थंय कित्याक रावंक नाय, कित्याक लास्टाक तुका घरांत येवचो पडटा. आनी तुजे साश्णीक गरजान आसा जेजू, जेजू आनी जेजू. भाव भयणानो, कन्फ्युजन कांय ना. आनी हांव म्हाजी कोंकणी बायबल क्लास दिताना तेन्ना देवान म्हाका सांगलें, हांव देवाच्या उतराचेर ही म्हाजी क्लास दितालो तेन्ना म्हाका म्हणूंक लागलो, हांव क्लास घेवच्या पयलीं न्हांक गेल्लो हांव, आनी न्हांक घेताना सगळ्यान ब्रिलियंट आयडियेरी तुका न्हांक वयता पळय तेन्नाच येता. कित्याक तो टायम तुजो इंडिविज्युअल टायम न्हू. आनी त्या टायमार टंग्सान उलयता उलयता म्हाका देवान घराचें सांगलें. जेन्ना तूं आख्खो गांव एडोन येतलोय फूल, पूण घर तुजें थंयसरूच आसतलें म्हणून तूं 200% शुअर आहा. कांयच तुका कन्फ्युजन ना. भाव भयणानू, व्हडली सिस्टम आमकां कळटा. वी बिलीव व्हडली सिस्टम. देवाचें उतर तोहेंच तूं कित्याक धरिनाय. तूं खंय भोंवोन येयलोय, देवाचें उतर चेंज जावचें ना. देवाचें उतर जेजू, जेजू आनी जेजू. देवाच्या उतराचेर फोकस ना भाव भयणां. आमचे पोटान दुखता, पांव दुखता, हें दुखता, सैतान तुजेशीन उलोवंक सोदता, तुज्या आंगान दूख घालूंक सोदता, तुज्या मनान आपणाचे थॉट्स तुज्या मनान घालूंक सोदता. लास्ट टायम म्हाका दिसता हांवें सांगलेलें हांगर, कितके जाणांनी घोटेर कोत्ता तो पळयला, घोटेर कोत्ता तो पळयला तुमी, सुकणी घोटेर कोत्ता तो, एक एक बडी घेवन येता जावं कितें घेवन येता. बरो म्हाजो खड्डो ताका बरो दिसलो, एक बडी हाडली, आंगर घालूंक ट्राय केली, हांव ताका दितलो, कित्याक दिनाय, कित्याक दिनाय, कित्याक हो जागो न्हू हो जागो न्हू ताका घोटेर बांदपाक. ताका झाडां दिल्यान देवान, त्या झाडांचेर वचोन बांदूनी. म्हाज्या माथ्यान कित्याक घोटेर, देंवसार येता, देंवसार येता. हो रॅबीट देंवसार येता, हो तो हाडटा तुजेर. ते कशें एक्सेप्ट कोत्ताय, ते कशें एक्सेप्ट कोत्ताय तुज्या भितर. देवान तुज्या भितर फूल सिस्टम घातलेली आहा, सेक्युरिटी सिस्टम फूल आहा, पूण तूं कहो एक्सेप्ट कोत्ताय. आनी मागीर म्हणटाय तो येयलो आपणाक नाडलो. ना, तुवें नाडून घेतलोय. तो येता, पूण म्हाका पदवी देवान दिल्या, हड वच. सुकण्यांक म्हटलें तुवें वच, सुकणें गेलें आनी परत येवंक ना, कित्याक ताका कळलें हो आतां परत येत नाल्यार म्हाका मारतलो. सैतानाक म्हणत राव वच वच. सबमीट टू गॉड एंड द डेवल वील फ्ली फ्रॉम यू. देवाक सबमीट कर एंड द डेवल वील फ्ली फ्रॉम यू. यू हॅव नॉट सबमिटेड टू गॉड, दॅट इज वाय यू आर टेकिंग हीज प्लॅन्स. यू आर नॉट मेकिंग गॉड्स प्लॅन युअर प्लॅन.
सिंपल भाव भयणानू, बेसिक्स आमचे इम्पॉर्टंट. आमी देवाचें उतर खूब फुडें शिकोंक सोदता. हांव तुका सांगता, वी आर ऑन द रॉंग पाथ. हे बिल्डींग बांदतना पयले वयले बांदले आनी मागीर सकयल बांदीत गेले. अरे आमचें फावंडेशन कितें आहा? ब्रदर जॉन्सन येतलो, हात धरतलो आनी बरो जातलें काय? आमचें फावंडेशन आसपाक जाय. ब्रदर जॉन्सन जें उतर शिकयता तें हांव म्हाजें फावंडेशन करतलो आनी तेजेर हांव बुनियाद उबारतलो. ह्या देवाचें उतर हांव घेतलो आनी ह्या देवाच्या उतरान हांव म्हाजी बुनियाद बांदूंक स्टार्ट करतलो. बेसिक्स इम्पॉर्टंट भाव भयणानू. सॉफ्टवॅर शिकोंक वचो नाका आनी टायम आहा. ताका लागून टिचींग म्हणटा ते बेसिक्साचेर सुबेज दिवपाक जाय. कशें देवा कडल्यान घेवपाचें ते करताले, झक करून आंगर येयले. कशें देवा कडल्यान काडून घेवपाची ही सिस्टम आमकां जाय. पूण तुका खबर ना, अरे नाल्ला, तुका खबर ना, सासणाच्या सासणांक तुका कितें जाय तें आंगोर घातलेलें आसा, आंगोरल्यानूच काड. तुका सासणाच्या सासणांक जाय पळय व्हांवत्यो जोरी देवान म्हटलेल्या तेज्या उतरान तुज्या भितरल्यान व्हांवत्यो जोरी व्हांवतल्यो. द रिवर्स ऑफ लिवींग वॉटर शाल फ्लो विदीन यू. आनी आमी जोर सोदूंक खंय भोंवता? तोंड ओपन करून तें बी. सुकणें कितें, हें आमचें नुस्तें कितें करता? तोंड तेजें ओपन आसता. आनी मागीर मातशें कितें दिसलें नाजाल्यार पालीक पळय, आतां थोड्या दिसांनी पालीचें स्टार्ट जातलें. पावसाची येतल्यो न्हू तेन्ना टक आमी रावता. सिस्टम तुका तर खबर आहा, ऑलरेडी तुज्या भितर देवान घातलेलें आहा. तूं सोदूंक भोंवताय भायर, तुज्या भितरूच आहा भावा भयणानू. आनी जायतीं जाणां आमचो लोक म्हणटा, कम ऑन लेट स्टॉम द हेवन. अरे स्टॉम युअर स्टमक. युअर स्टमक इज द हेवन. your belly. Let's storm the heaven. अरे हेवेनान वयता पळय तेन्ना मागीर स्टॉम कर थंयसर. म्हणटा हो म्हणना, ब्रदर म्हणटा न्हू, लेट्स स्टॉम द हेवन म्हणटा न्हू. वाय यू हॅव टू स्टॉम द हेवन? देवाचेर स्टॉम वताय. आमी हांव ते सायडीन आहलो तेन्ना हांवूय तेंच म्हणटालो. म्हणटकच हांव जाणा ती उतरां. म्हणटा ते सायडीन आहलो ते आतां हे सायडींतल्यान हांव तुमकां सांगता ही म्हणपाक जायना. कित्याक आदी आमी आहले न्हू, नेणार आहले. आतां देवाच्या उतरान आमकां मेवल्या न्हू जाणवाय. ती जाणवाय उजार करपाक जाय. जाणवाय मेवल्या उपरांत बोल्सानूच धरून रावले नाल्यार कितें फायदो जातलो? भाव भयणानू, सासणाच्या सासणांक तुका कितें जाय तें तुज्या ओतम्यान देवान घातलेलें कंप्लीट. देवाचें उतर म्हणटा कंप्लीट. यू ओन्ली हॅव टू नो द सिस्टम टू विड्रॉ वॉट इज देअर इनसायड इन युअर स्पिरीट. यू हॅव टू नो द सिस्टम. गॉड इज द गॉड ऑफ ऑर्डर. follows a particular system. God does not break his system. Very simple. असली मागणी देवा लागीं करी नाका दॅट ही इज गोइंग टू ब्रेक हीज सिस्टम. थोडीं जाणां आनी एक हांवें आयकलेलें एक टिचींग. प्रिचर तो आनी बायलूय प्रिचर, ही दुसरी बायल कोणटीय प्रिचर, आनी तो दादलो प्रिचर. तो दादलो काजार जाला, प्रिचर बायल आहा ताका. हे सायडीन प्रिचर आहा, ती बायल काजार जावंक ना पूण प्रिचर देवाचें उतर आहा ते कडेन. पूण ती मागता हो जो प्रिचर आहा
तो आपणाचो घोव जावपाचो म्हणून. आनी तेजी बायल मेल्या पुरो म्हणून. कोण मागता? हो प्रिचर मागता. देवाचें उतर आहा, पूण म्हाज्या फायद्याक कळ्ळें न्हू, आमी आमच्या फायद्याक म्हणजे म्हाज्या तोंडान कितें पडटलें आनी मागता आनी काजारूय करता इन द स्पिरीट. तेजो फोटो धरता आनी तेज्या वांगडा काजार जाता. पूण ती बायल मरोना. आजुनूय तो प्रिचर आहा, तेजी बायल तीच आहा. हे बायलेची आतां हांव खबर ना गो ती आहा काय ती मरोन गेली पळय ती. यू कॅनॉट ब्रेक गॉड सिस्टम. दुसऱ्याची बायल म्हाजी बायल जावनी म्हणून कसली मागणी. तशें नाल्यार सगळ्यांच्यो बायलो मागतल्यो आनी बायलो सगळ्यांचे घोव मागतले. बरें फेस्त चल्लां मागीर. जंगल राज न्हू. ताका लागून इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर न्हू. यू कॅनॉट मेक गॉड अ गॉड ऑफ डिसऑर्डर. भाव भयणानो, दीस उदेता आनी मागीर मावता. सिस्टम केन्ना तरी पयलें देवान आपणाची सिस्टम ब्रेक केली? करिना भाव भयणानो. पावस जुनानूच कित्याक येता? गॉड इज अ गॉड ऑफ सिस्टम. ताणें ही हॅज लेड. लेट मी से इट दीस वे. वॉट इज रिक्वायर्ड फॉर इटर्निटी गॉड हॅज क्रिएटेड इन 6 days. आनी 7th day ही रेस्टेड. 6 दिसांनी सासणाच्या सासणांक कितें जाय पळय तें तेणें रोचलेलें आसा. आनी फोण्या हांवें म्हटलेलें आसा. फोण्या पळय कोण आसले तांकां खबर. हांवें फोण्या म्हटलेलें, वॉट इज अबाव दी अर्थ केम फ्रॉम दी अर्थ. सगल्यो हांगर आहा तितकें was under the earth, it came from the earth. Nothing, because the command is for the earth, the mother earth. उगडास धरा भाव भयणानो. The mother earth gave you everything. 6 days for all eternity. मनीस कितेंय म्हणोंक, सायंटिस्ट कितेंय म्हणोंक, झाडां उणी जाता आनी हें उणें जाता तें उणें जाता. तांकां दिसता आसतलें देवाक खबर नासली इतकीं झाडां तें मारतलें म्हणून. देवाक खबर आहा. गॉड नोज द एंड इन द बिगिनींग. ताका कितें जातलें निमण्या दिसा ती ताका ऑलरेडी खबर आहा. तो अरे हो करचो ना तो, अरे हे आनी कितें घडलें, मनशांनी कितें केलें ना, ताका खबर आहा. जेनेसीस 11:6 आनी 7 जेन्ना टावर बांदूंक वयताले तेन्ना देवाक कळलें हेंची नाड बुद्धी आहा म्हणून वयर येवपाची. लेट अस स्टॉर्म द हेवन. तेणी चिंतलें लेट अस स्टॉर्म द हेवन म्हणून. देवान येयलो आनी कितें केलें? कन्फ्युजन घातलें तेंच्या भितर. भाशो तेंच्यो चेंज केल्यो आनी कन्फ्यूज करून उडयले. टावर थंयसरूच उरलो. आमकां कितें दिसता देवाक खबर ना. आयच्या दिसाक तुजे कितके केंस गेल्या पळय ते देवाक खबर आहा. हांव ब्रश करून येतालो केंस, कितके म्हाज्या ब्रशाक थंयसर केंस उरल्या, कितके गाडयेन पडल्या, देवाक खबर आहा. तुका खबर पासून आसची ना. He already knows. He says, I have a count of your hair. If he has the count of my hair, he has the count of everything on this earth. सारकें? So we can't beat God's system. Very important भाव भयणानो. तुका जाय सासणाच्या सासणांक तें तुज्या आत्म्यान देवान घातलेलें आसा. Everything. Prosperity here. Righteousness here. Healing here. कितें जाय पळय तें, कसलो सोल्युशन जावं तुका, आत्म्यान घातलेलो.
आनी ओतम्यान घातला आनी कितें केलां? ओतम्यान घातला आनी कितें केलां? ब्रदर म्हणटा थंयसर मातशें पूण स्लो म्हणटा. कितें केलां? वयल्यान सील घातला. इतको शाणो न्हू देव. सैतानाक आनी चान्स धरूंक ना तुज्या ओतम्यान घातला तें चोरून व्हरपाक. ताका लागून म्हणटा देवाची सॅक्युरिटी सिस्टम, यू कांट बीट गॉड सॅक्युरिटी सिस्टम. आमकां खबर आहा भावा भयणांनो, सॅक्युरिटी ही चलता पळय ती म्हाका आनी ब्रदराक विचारा तुमी. 33 years, 34 years ऑफ सर्वीस, 35 years ऑफ सर्वीस. आमकां खबर आहा सॅक्युरिटी, असली सॅक्युरिटी खंय चलता पळय ती. आनी देवाक खबर आहा आपणेन कितकी सॅक्युरिटी तुका दिल्या पळय ती. पूण आमकां खबर ना आमची कितकी सॅक्युरिटी देवान आमकां घातल्या पळय ती. पवित्र आत्म्यान तुका सील केल्लो आहा तुज्या आत्म्यांक. सैतानाक तुज्या आत्म्यांक आनी हात लावपाचो पदवी देवान चान्स धरूंक ना. एकदां घडलें आनी सैतानाक सांगता आनीक तें पुत्तून घडचें ना. आदांक तुवें फटयलोय, आतां हे दुसरे आदांव आहा तांकां हांव फटोवंक दिवचो ना. ह्यो दुसऱ्यो इवयो आहा तांकां हांव फटोवंक दिवचो ना. इतकें आमकां सॅक्युअर करून दवरलेलें आहा भावा भयणांनो देवान. इतको आमचो देवान मोग केलो की इल्लो पासून चान्स दिवंक ना सैतानाक. पूण आमी आमचो जी पदवी आहा देवान आमच्या भितर घातल्या ती वयता आनी तेज्या फुड्यान सरेंडर करता. लोन काड. लोन काडल्या उपरांत कितें जाता? लोन काडलें आनी मागीर कोवीड येयलें. आतां लोन टायम टू टायम तुजें भरप जाता न्हू. लोन काडलो तुवें 10 लाखाचो आनी मागीर कोवीड येयलें. आतां तुजो लोन फारीक जातलो. मागीर तूं कितें करता? बँकवाले येवन कितें करतले? कितें घेतलेलें पळय तें चल एक तर फारीक कर, नाल्यार हें घेवन आमी वयता. गाडी घेतलेली समज, गाडयेचें लोन तर तूं फारीक करिना, गाडी तुजी हांव व्हरता. आमी तशेंच करता भावा भयणां. सैताना कडल्यान लोन घेतला आनी मागीर ताका इन्स्टॉलमेंट दिता म्हयन्याच्या म्हयने. तेच्या कडल्यान लोन घेतला आनी म्हयन्याच्या म्हयन्या ताका इन्स्टॉलमेंट फारीक करीता आनी लॉसानूच म्हणटा आमी. अंदाज जायना. लोन घेतलेलो सैताना कडल्यान. लोनाची मांडणी कोणाची भावा भयणांनो? देवान तुका सांगला लोन काड म्हणून. देवान सांगला यू शॅल नॉट बॉरो बट यू शॅल ऑलवेज लँड. आमी कितें करता? आरे ब्रदर ऑलरेडी नेक्स्ट हेका बाय 25th इट वील बी रेडी नो ब्रदर. दी 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 गिव मी इंग्लीश आनी कोंकणी बोथ वर्जन यू मेक इट. आमी दी 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 म्हणटा. ना, देवाची मांडणी ना भावा भयणांनो. तूं म्हणटलें कशें जावंक शकता आमी देवा लागीं? हांगर आहा. टेक द वर्ड ऑफ गॉड, पूट द सीड इन युअर हार्ट, द गूड सॉयल, and take action according to that word. 101% God is going to provide. Otherwise he is a what? Footing God. देवाचें उतर घर आमचें चेंज जायना पळय तशें चेंज जावचो ना. दादलो बायल जायना, बायल दादलो जायना तशें देवाचें उतर चेंज जावचें ना. हांवें एक्सपिरियन्स केल्या भावा भयणांनो. आतां हांव कांय सुपरनॅचरल न्हू. तुमी शीत जेयता हांवूय शीत जेयता. तुमी दाव खाता हांवूय दाव खाता. तुमी नुस्तें खाता हांवूय नुस्तें खाता. सेम हिटींग हॅबीट तुमची सेम, म्हाजी हिटींग हॅबीट सेम. पूण म्हाज्या भितर लायफान तो देव करूंक शकता, तुमच्या भितर कित्याक ना? गॉड इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन. देवाचें उतर म्हणटा ही इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन. यू टॅप इन टू हीज सिस्टम, ही वील गिव यू. I understood his system, so I am tapping. If you understand his system, you will tap. Now don't tap into his system for greed, because money is root to all evil. Money is root to all evil.
म्हणटो टॅप इन टू गॉड सिस्टम दॅट सो दॅट यू कॅन बी अ ब्लेसिंग इन वॉट एवर एरिया ऑफ द लायफ. वॉट एवर एरिया. आमकां बंपर क्रॉप दिलो ह्या वर्सा देवान. आमच्या घरा कडेन आमकां बंपर क्रॉप दिलो मँगोजाचो. आनी डॅडीक आतां हुस्को इतक्यो अरे कितें करतले काय म्हणटा. आनी तूं जाणाय न्हू जाणटे कशे उलयता, हे कितें करतले अरे इतक्यो आमाड्यो पिकल्या कितें करतले. हांवें म्हणलें डॅडी तूं टेंशन घेना काय, पळोवया म्हटलें कितें आतां. नेबरांक दिवन दिवन पासून ब्रदर कितके दितलो तूं, कितके दितलो. बंपर क्रॉप नेबरांक दिवन दिवन कितके दितलो. एक एक डझन दिले समज कवर जावचें ना. बंपर क्रॉप म्हणटात. हांवें बायलेक सांगलें एक काम कर गो म्हटलें, वॉट्सॅपाचेर म्हटलें तूं घाल 500 रुपीज डझन मानकुराद मँगो म्हणून. आनी मागीर कितें जालें भाव भयणानो, बायलेन आपणेन मागीर आपणाची एक सिस्टम केली. कोण 12 मागता ताका 15 नाजाल्यार 16 दिवप. आनी आमी ते विदीन अ वीक विकून कवर. एवरी टायम ते मँगो व्हरता तो मनीस परत फोन करता. अरे म्हणटा आमी मागलेल्यो 1 डझन तुवें आमकां दिल्या 1.5 डझन जावंक 15 जावंक 16 चुकोन दिल्या ना. म्हणटा बायल सांगता ना आमी ते तुमकां एक्स्ट्रा दिल्या. आनी ती कितें म्हणटा, गॉड ब्लेस यू. कितें म्हणटा, तुजेर बेसांव उलयता. कितकी बेसांव मेवली. सिस्टम आमी उजार करूंक शकता देवाची. इज इट ऑलवेज फॉर मनी. कोण येयलो आनी आमच्या पपायक पयलें आनी म्हणूंक लागलो अरे तुमच्या घराक कितें पपायो रे, आमच्यो सगल्यो पपायो पडटा. बायल म्हणूंक लागली देवान आमच्यो ह्यो राखल्यात. वॉट शी डीड, शी ग्लोरिफायड गॉड. अजून पासून भावा भयणानो एक पासून पोपाय धाकटी जमनीक पडोन अजून हा. ब्रदर तुवें पळयलाय न्हू. कित्याक आय डोंट हॅव द स्पिरीट ऑफ लाय. हांव फोट उलयना. देवान कितें केलां, यू हॅव टू ग्लोरिफाय गॉड. प्रेज गॉड. हालेलुया. कितको जालो टायम ब्रदर. आहा न्हू टायम. टायम इज देर न्हू. म्हणटकच कितें, गॉड यू हॅव टू टॅप इन टू गॉड्स किंगडम टू बी अ ब्लेसिंग. देवाच्या राज्यान जेन्ना तूं देवाच्या सिस्टमान टॅप करता दुसऱ्यांक बेसांव जावपाक टॅप कर. गॉड इज गोइंग टू प्रोवायड यू इन अबंडन्स. हांव तुका सांगता आमी पनिनोन देवाचें उतर दिता. ज्या लोकांनी पयशे थंयसर धाडल्या त्या लोकांक पांव पासून पनिनोन धरूंक ना. पांव पासून पनिनोन धरूंक ना त्या लोकांनी त्या जाग्यार पयशे धाडले आपणाचे. कित्याक, देव उलयलो. आमी उलोवपाची गरज ना. ब्रदर जॉन्सनाक विचार, तो पयशे कोणाशीन मागता नाल्यार. पूण दिता लोक. देव उलयता. गॉड स्पिक्स. सुपरनॅचरली सगळे घडोवन येता भाव भयणानो. गॉड सीज युअर हार्ट, नॉट हाव गूड यू आर. आमकां दिसता हो बरो हँडसम आहा म्हणटा हाका देव बरो करतलो. हँडसम आसपाक गरज ना. ही वॉन्ट्स यू हँडसम ओवर हियर इन द हार्ट, द गूड सॉयल. If you are handsome in the heart, your good soil, you are beautiful in your heart, the good soil, then God is more than happy. He does not want a silver vessel, He wants a surrendered vessel. देवाक आमी कांय दिवंक शकना भाव भयणानो. वी कांट ब्लेस गॉड. वी कांट be over givers to God. You know, God is going to give you till you are exhausted of taking. Just step into His system for His good, and He's going to bless you in every area of your life. I've seen God's favor in my family. हांवें देवाचें बरेपण म्हाज्या भुरग्यांनी पळयलां. हांवें पोरू टेस्टमनी दिली की म्हाजें चेडूं
एंट्रन्स एग्जामीक 13वे येयल्ले. पूण आमची सिस्टम अशी आहा की यू कॅन चीट द सिस्टम. 25 तेजे उपरांत जी भुरगीं आहली तांकां एडमिशन मेवलें, म्हाज्या चेडवाक एडमिशन मेळोंक ना. हांव आमच्या MLA कडेन गेलो, तो म्हणूंक लागलो कोर्टान घाल. हांवें म्हटलें ओके, हांव कोर्टान घालता. आनी हांवें कोर्टान घातलें, आमच्या वयल्या कोर्टान घातलें. देवा ह्या वर्सा तुवें दिवंक ना, पूण आमी मानता फुडल्या वर्सा म्हाजें चेडूं पयलें फर्स्ट 3 येतलें आनी ह्या वर्सा तें फर्स्ट 3 येयलें, ताका एडमिशन मेवलें, तेज्या फ्रेंडांकूय एडमिशन मेळ्ळें. ह्या MLAन म्हाका सांगलें तूं कोर्टान वच. हांवें म्हटलें येस सर, हांव वयता कोर्टान. पूण हांव कोर्टान गेलो देवाच्या, आनी देवाक सांगलें हांव तुज्या आड उलोवचो ना, कित्याक तुका खबर आहा. आनी म्हाज्या चेडवाक एकले पासून ते शिकोंक गेल्ले नाल्यार मातशें हें आसपाचें. हे फ्रेंड, ती दोगांय जाणां फ्रेंडां, वयता थंयसर तांकां दोगांयकूच सांगात जा, एकामेकाचेर सांगात आनी ती. आनी देव इतको बरो की ताकाय दिलें आनी ताच्या फ्रेंडांकूय त्याच इन्स्टिट्यूटान ताणें एडमिशन दिलें. आमी कितें करपाचें ना जाल्यार भाव भयणानू, नॅचरलान तो राव आसलो, नाजाल्यार हांव तुका सांगता ताका उतरांनीच हांव कबार करपाचो. ताका हांव लेफ्ट रायट सेंटर दीत रावपाचो. 24 hours हें तोंड म्हाजें चालूच दवरपाचो. पूण जेन्ना देवाची सिस्टम कळोन येयली तेन्ना देवान सांगलां आड बसून येयला नाल्यार अर्गां दी आनी आपूण सारक्या टायमार तुका फळ दितलो. आनी हांवें आनी म्हाज्या चेडवान आमी मागणें केलें की फर्स्ट 3 येतलें म्हणून. आनी भाव भयणानू फर्स्ट 3 येयलें. उतरान पदवी आसा. आतां अशें जावपाक जाय 999 उतरां आमची देवाची आसपाक जाय. 1000 उतरां आमी देवाक एका दिसान उलयता हांव, ती 999 उतरां देवाची आसपाक जाय. आनी एक उतर चुकोन तुजें तें सैतानाचें येयलें नाजाल्यार मागीर सोमतेंच ताका तें एकाकूय कट करपाचो. जेन्ना ही हॅबीट आमची जाली 101% तुज्या लायफ ऑफ अबंडन्स, 101% लायफ ऑफ अबंडन्स. केन्ना यू वील नेवर लॅक बिकॉज यू अंडरस्टूड गॉड सिस्टम. जस्ट इमॅजिन जॉन 12:49-50 ब्रदरान आत्तां वाजलेलें. जेजू सांगता आपूण जी उतरां उलयलो ती सगळीं उतरां म्हाज्या बापायची उलय. आमी जेजू क्रिस्तान आसा, आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा आनी देवाचें उतर म्हणटा तो आमच्या उगडासा काडटलो तेजी स्वता आमी उलयतले. पूण तरी आसतना पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसतना पासून आमी भाव भयणानू तरी देंवसाराची उतरां आमच्या तोंडांतल्यान उलयता. आनी आमी कितें म्हणटा आमच्या लायफान उणेपण आहा. उणेपण तुज्या लायफान ना. उणेपण तूं करून घेता कित्याक तुका देवान तुका अधिकार दिल्लो तो तूं काडटाय आनी विलिंगली काडटाय आनी सैतानाच्या हातीन दिता. आनी तो म्हयन्या तुजो इन्स्टॉलमेंट घेवपाक येता. एक इन्स्टॉलमेंट घालता, म्हयन्या तुज्या भितर दुयेंस घालता आनी म्हयन्या तूं डॉक्टराशेन वयता. 3000 थंय गेले. मागीर दुसरें तुजें इन्स्टॉलमेंट, गाडी तुजी मोडत आसता. अशें जाता भाव भयणान, गाडी मोडत आसता आनी मोडटा आनी थंय 3000 गेले, 6000 जाले. मागीर घरा कडेन गॅस एक दीस हें प्रॉब्लम करता, लायट एक दीस प्रॉब्लम करता, 2 दिसांनी बल्ब वयता आनी कितें वयता. कित्याक लागून जाता भाव भयणान? हांवें म्हटलां गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. म्हाका जेन्ना हें देवान दाखयलें आय एम अ गॉड ऑफ ऑर्डर म्हणून हें उतर म्हाका ताणें सारकें म्हाज्या मनान घातलें आनी हांव तें आतां प्रीच करीत आसता. गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर. मलाची 3:10-11 वाचुया. ब्रदर वास.
bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now herein, says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your wine cast for fruit before the time in the field, says the Lord of hosts. प्रेज गॉड, हालेलुया. 3,000 दुयेंसांक गेले, 3,000 गाडयेक गेले, 3,000 केन्ना टॅप हें जाता, केन्ना लायट हें जाता, केन्ना बल्ब वयता, कितें कितें. 9,000 तुजे गेले. हे 9,000 हाड आनी देवाच्या राज्यांत म्हयन्याच्या म्हयन्याक. ब्रिंग दीस 9,000 अँड पूट इन द किंगडम ऑफ गॉड. आनी देव सांगता आपूण सैतानाक तुज्या कडल्यान पयस दवरतलो, तुका दुयेंस येवचें ना, तुज्यो वस्तू मोडच्यो ना, तुजी गाडी गॅरेजीन वयची ना, आनी तूं वाडत वयतलोय, कित्याक सगळें आपूण सांबाळतलो. पूण देवाक आमकां दिवंक नाका भाव भयणानो. आमी दी 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 म्हणत आसता, गीव गीव गीव. आनी ब्रदर करतलो हेजेर आतां हांवें ताका सांगलां, म्हाजो रिक्वेस्ट आहा ब्रदराक, इज गोईंग टू डू अ रॅप सॉंग. आमी नॅक्स्ट टायम आमी फोंड्या आहा पळय तेन्ना आमी हें कातार आमी करतले. ब्रदर जूड वील बी द सिंगर. दी दी म्हणून आसता बाब भयणानो. आनी गॉड इज टेलिंग यू, गीव एंड इट शॅल बी गिवन. डोंट ट्राय टू ब्रेक गॉड सिस्टम. आनी म्हणो नाका देव म्हाका कित्याक गरीब हांव आहा. तूं गरीब आहा कित्याक तुवें दिवंक नाय. तुज्या हातीन ताणें 100 बियो घातलेल्यो, 100च्यो 100 तुवें खाल्ल्यो. 100च्यो 100 तुवें खाल्ल्यो. हे 100 बियो देवान तुज्या हातीन घातलेल्यो, एटलिस्ट तितूंतल्यो 10 नाल्यार 15 तरी तूं काडून दुसऱ्यांक कोणाक दितलोय. आनी हे दुसऱ्यांक दिताय त्या बियांतल्यान तुका देव वाट दितलो. तुजे गाडयो मोडच्यो ना, तुजें दुयेंस तुज्या आंगान आसचें ना, कित्याक देव हें सगळें तुज्या कडल्यान पयस दवरतलो. हे बंपर क्रॉप कित्याक केले भाव भयणानो. हांव देवाच्या उतरान आहा तेन्ना हांवें पयलें बंपर क्रॉप म्हाका इमिजिएटली मलाची 3, 10 and 11 उगडास. When you give, God is going to bless. He will rebuke the devourer for you. So, God will rebuke him. He will say, keep your hands off my children. If you have not been faithful in what God has given, how can He give you more? आयज हांव आनी म्हाजी सिस्टर शर्मिला आमी दोगांय आमी उलयता, आमी देवाचो फावर आमच्या लायफार पळयता तेन्ना आमी उलयता आनी आमी डिस्कस करता कशें हें घडोवन येता पळय तें भाव भयणानो. आमकां तुमकां खबर आहा JCLM केन्ना कोणाच्यान पयशे मागोना, हे प्लॅटफॉर्माचेर केन्ना पयशे मागोना, बट देर इज अ सिस्टम. आनी ब्रदर जॉन्सनाक हांवें खूब टायम आयकलां आनी ब्रदर जॉन्सन म्हणटा 90% वॉट आय रिसीव आय सो इट बॅक इन द किंगडम ऑफ गॉड. इम्पॉर्टंट भाव भयणांनी. आनी तूं म्हणटा आय एम रनिंग इन अ लॅक. यू आर रनिंग इन अ लॅक बिकॉज द सीड दॅट वे इन युअर हँड यू हॅव नॉट रिलीज देम. The minute you are released, then God can give you more. If you have not released, how can He give you more? आनी आमी चिंता भाव भयणानो अरे भुरग्यांची फी फारीक करपाक जाय, हांव कसो करतलो. आनी अशें एक बायल म्हाज्या अर्दा पनिनोन येयल्ली आनी आपणाशीन आसलें तितलें कितें कळ्ळें तेणें काम केलां तें पयलें आनी तेणें आपणाच्या हातीन आसलें तितकें काडलें आनी दिलें. घरा गेले नाल्यार म्हणटा भुरग्यांची फीस फारीक करपाक, स्कॉलार स्टार्ट जावपाचें न्हू, भुरग्यांक इतके पयशे थंयसर एडमिशनाक दिवपाक जाय. हेणें आसलें तितकें काडलें आनी आमचे मिनिस्ट्रीन घातलें.
सकाळ वचून उठोन तर पळयता नाल्यार तेजे भुरग्याचे सगळे एडमिशनाचे पयशे कोणेन तरी फारीक केल्या. काय व्हडले भाव भयणानो, वेन यू गीव, गॉड इज रिस्पॉन्सिबल. ही इज गोइंग टू रिलीज. एंड आय हॅव सीन दीस सुपरनॅचरली. आनी एक इन्स्टन्स सांगता. हांव कामार आसलो आनी अशेंच म्हाका कोणेन तरी फोन केलो फॉर स्पिरिच्युअल गायडन्स. 3 जाणां एका कॉलार आसलीं आनी हांव चवथो. आनी म्हाका स्पिरिच्युअल गायडन्साक लागून तेणेन कॉल केलो आनी पवित्र आत्मा म्हाका भितरल्यान सांगता, फोन कट कर. तांकां तूं आतां बेश्टें तुजें प्रोलॉंग करिनाका डिस्कशन, फोन कट कर. हांवें फोन कट केलो. पवित्र आत्म्यान म्हाका इमिजिएटली सांगलें, अमक्याक मॅसेज घाल. हांवें त्या मनशाक मॅसेज घातले, तुज्या भुरग्याचे. आय एम नॉट टेलिंग टू ग्लोरिफाय माय सेल्फ, तो तशें चिंतिनाकात. हांव कित्याक लागून सांगता, आय एम टेलिंग यू फॉर टू ग्लोरिफाय गॉड. पवित्र आत्मो म्हाका म्हणूंक लागलो, अमक्याक मॅसेज घाल आनी ताका सांग तुज्या भुरग्याची फीज सगळी हांव फारीक करतां. आनी हांवें मॅसेज घातली आनी इमिजिएटली ते सायडींतल्यान म्हाका मॅसेज येयली, पापा म्हाका 1000 धाड म्हण. ही हिंदू भयण, पूण आतां जेजू क्रिस्तान आसा ती. म्हणटकूच हांवें म्हटलें गुगल पे आहा तुजेशीन? ना म्हणूंक लागली. मागीर म्हटलें गोवाशीन आहा. बरें आपूण विचारून तुका फोन करता. विचारलो आनी म्हाका कॉल केलो आनी हांवें म्हटलें, म्हणूंक लागलें, पापा तूं जाणाय काय म्हणूंक लागलें, आमी बांद आहा म्हणूंक लागली. आनी बांद आमी भायर सरलेली म्हणूंक लागलो आनी कोणाशीन तरी आमी पयशे मागलेले, तो मनीस येवंकूच ना. पूण त्या टायमार म्हणूंक लागली तुजी मॅसेज येयली की आपूण तुज्या चेड्याची फी फारीक करपाक रेडी आहा म्हणून. आनी रडोंक लागले. पळय म्हणूंक लागलो आपणाचो देवाक खबर आहा म्हणूंक लागले, आपूण ह्या वेळार हांगर आहा आनी कोणाशीन आपणाक आदार येतलो. त्या मनशाक तेणेन सांगलें तुका ही मॅसेज घाल म्हणून. आनी भाव भयणानू त्या टायमार ताका मॅसेज घातली. तिजी गरज देवान कंप्लीट केली. थंयसर तें आपणाच्या भुरग्याक कंपस हें सगळे बूक बाग घेवपाक गेलें. कशें म्हाका कळलें? पवित्र आत्म्यान सांगलें. जेन्ना तूं देवा फाटल्यान धांवता भाव भयणानू, ही भयण देवा फाटल्यान धांवता. देव उलयलो कोणाच्या तोंडांतल्यान आनी म्हटलें ताका आदार कर. तसोच भाव ही भयणीन जे हाडून पयशे घातले, कोणाशीन तरी देव उलयलो आसतलो आनी वच आनी तेजी फी फारीक कर. अशेंच घडटा भाव भयणानू, अशेंच घडटा. दी आनी तो तुका दितलो. देवान एक बी आसली ती ओपली आनी आमकां सगल्यांक एकठांय केली. दी आनी तो तुका दितलो. दिनाय नाजाल्यार कशें जातलें? गिरेस्त कसो जावंक शकताय तूं इफ यू हॅव नॉट बीन अ ब्लेसिंग? गॉड इज सेईंग आय विल ब्लेस यू वेन यू बिकम अ ब्लेसिंग टू समबडी. इफ आय कीप ऑन ब्लेसिंग यू एंड यू आर स्टिंजी, आपणाकूच धरून रावताय, दुसऱ्यांक बेसांव जायनाय. देव पळयता तुज्या काळीस. यू मनी इज रूट टू ऑल इवल. पाळटें सैतानाचे पयशे आनी सगळीं फळां येतलीं मागीर तुज्या भितर. ताका लागून उगडास धरूंक जाय भाव भयणानू. अनलेस एंड अंटील यू गीव इन एनी एरिया, खंयच्याय एरियान तुका फॉरगिवनेस जाय, फॉरगिवनेस दी पयले, मागीर तुका फॉरगिवनेस मेळटलें. तुका मोग जाव, पयलो मोग दी, मागीर तुका मोग मेळटलो. तुका शांती जाय, पयली दुसऱ्या बारी शांती कर, तुका शांती मेळटली. सीड, टायम, हार्वेस्ट. यू कांट बीट गॉड्स सिस्टम. व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट भाव भयणानू. ऑलरेडी देवान सांगला, दिल्या बगर तुका कांयच मेळचें ना, बी घातल्या बगर पीक येवचें ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. कितक्यांक हेण कोत्ता ब्रदर?
Praise God. Hallelujah. All glory to the Heavenly Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Brother Raymond, स्पेशली म्हाका ताणें आतां सांगलां एज टेस्टिमनी दी म्हणून. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ब्रदर रेमनान तेचो मिनिस्ट्री चलता सावथाक, आनी तेणेन तो यूथ रिट्रीट केल्लो, आनी सेकेंड यूथ रिट्रीटीन तितून एक टेस्टिमनी दिल्या. सिस्टर नेरिसा, whose son is expired with an accident. ती टेस्टिमनी दिल्या उपरांत सांगल्या उपरांत तिणें एक कोट मेन्शन केलो रिगार्डींग हीज इंस्टाग्राम ID, that his Instagram ID was life is short and some number was there. And she said that ती म्हणून लागली, सांगलें तेणें की इंस्टाग्राम ID जावं कसले वर्डिंग्स आसता भुरग्यांच्या आयडीचेर बी ते तुमी ध्यान दवरपाक जाय. माय पायनी कितें वर्डिंग्स घालतात पळय ती, बिकॉज इंस्टाग्राम ID लायफ इज शॉर्ट. आनी इंस्टाग्राम फ्रेंड्स तुमी पळयशात जाल्यार कितलेच आसतात, 1,05,000 आनी 100 म्हणटा तशें इंस्टाग्राम फ्रेंड्स कितलेच आसा. समटायम्स इट टचेस टू थावजंड्स, आनी थावजंड्स पीपल, thousands who are on an Instagram ID, all are reading that life is short, whose it is. Do you agree? जी कोण पळयता इंस्टाग्राम तितली वाचिना ते लायफ इज शॉर्ट तेणें बरयलां तें. सो आय जस्ट चॅक्ड माय सन्स ID. माय सन हॅज एक्सपायर्ड अरावंड 5 years ago. Same circumstances, I checked his Instagram ID and it was written there. Excuse me. Lifeless danger. So that was going on in my mind. The other day when I was at home, my other son is there. He has ordered one t-shirt order केल्लें आनी तो डिलिव्हरी बॉय घेवन येयलो हांवें रिसीव केलें आनी इट वॉज पॅक. आय लेफ्ट इट देर. तो कामाक वयता म्हणटच ताका येवन म्हटलें तेची वस्त ताका पळोवन ये. इवनींग येयल्या उपरांत तेणें ओपन करून पळय जाल्यार हांवें पळोवंक ना, तेणेंच ओपन केलें. मिसीस आसली म्हाजी थंयसर, हें आसलें जाल्यार टी-शर्टार बरयलां डेथ इज ब्युटिफूल. म्हाका सांगता तें आयकोन पळयना वाचिना फुडें म्हजे कांटो सारको उबो जाला हांगाचो. आय कूड नॉट थिंक ऑफ एनीथींग, ओन्ली वन स्क्रिप्चर. आय डोंट नो फ्रॉम आय स्क्रिप्चर जाणा ना केन्ना नामज तुका सांगशेलें हांव नको, बट डॅट स्ट्रायक मी न्ही. John 10:10. The thieves come to steal, kill and destroy. I have come to give you life in abundance. हांवें ताका आपोवन हाडलो आनी बसयलो म्हाजेशीं आनी म्हणलें हें टी-शर्ट तुवें हे वर्डिंग्स कित्याक चूज केलाय. सो तेणें सांगलें म्हाका तें वर्डिंग्स आपणें चूज करूंक ना, हांवें तें टी-शर्ट बरें दिसता म्हणून घेतलेलें. See how the devil is trying to enter. So I ministered him on 10:10, John 10:10. Immediately he returned it. By another 1 hour the person came and he took the t-shirt. Then what happened is I could not think of anything at that moment. So I just gave him the scripture. I have a body of Christ, I have a mind of Christ. The Spirit of the Lord is upon me. No Satan, sin or fear can have power over me. Only this is what I came in my mind. I told him to continuously say it. I tell you, anybody, your children are there, तुमची भुरगीं आहात तेंचे टी-शर्टांचेर जावं कसलीच वर्डिंग्स यूज करता न्हू, तुमी नदो धरा. मायपायचोय कायदो तो दवरपाचो. समटायम न्यू जनरेशन दे आर नॉट इन वर्ड ऑफ गॉड. आनी तुमी जाणात
तुमी तेचेर नोंद धरून तांकां कार्य करपाचें फर्स्ट जावन आसा कायदो आवय बापायचो. So this thing happened after 2 days, around 7 o'clock evening, while he was going for a work. He called me and he said, "Dada, एक गाडी येयली फुडल्यांतल्यान आनी धा करून म्हाज्या आरश्याचेर मारली आनी गेली." हांवें म्हणलें, तुका कितें जालां? आपूण सांगलोलो कांयच जावंक ना, आपूण आहा थंयसर उबो आहा. प्रेज गॉड. आय थँक एंड प्रेज गॉड. रियली खरें सांगपाचें म्हणल्यार धाकटुली चारूच उतरां, चारूच लायनी ताका हांवें दिल्ल्यो. वेदर इज सेयींग इट ऑर नॉट, दॅट ऑल्सो आय डोंट नो, बट आय एम किपींग हिम इन माय प्रेयर. दॅट इज ऑल्सो द एवरी पेरंट्स दॅट आर हियर. तुमी भुरग्यांक सांगता आसतलीं, भुरगीं आयकोनासतलीं, पूण तुमी तुमच्या भुरग्यांक मागण्यांक दवरपाची सोडिनाकात. तुमी जें तांकां प्रोटेक्शन मेळोवंक मागतात तें पयलें मेवता. ताका लागून तुमकां सांगता, तुमचीं भुरगीं आहात तेंच्या भुरग्यांचेर आयडी जावं कितें वर्डिंग्स कितें खाता. आतां जनरेशन हें जालां की दे जनरल्स ऑफ वर्डिंग्स, पूण ते वर्डिंग्साचो मिनींग, वॉट इज द इफेक्ट ऑफ दॅट वर्डिंग्स कॅन बी ऑन देयर लायफ, ते चिंतिनान. इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. थँक यू. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जिजस. भाव भयणानू पयल्या सयतान कितें करता पळय तो. सिस्टर नॅरिसा आमची ग्रूप 13 JCLMान आहा आनी ही सिस्टर खूब म्हाज्या मोगाची. आनी जेन्ना हो इन्सिडंट जालो तेन्ना हांवूय तिका मिनिस्टर करतालो. लायफ इज शॉर्ट हे वर्डींग आसलें आनी 1000 लोकांनी पळयलां आसतलें. ब्रदरान म्हटलां पळय तें 1000 लोकांनी त्या उतराक एग्री जाले आसतले. लायफ इज शॉर्ट. 14 वर्सांचो आसतना हो संवसार सोडून गेलो, एक्सिडंटान मेलो. लायफ इज शॉर्ट हें उतर खरें जालें. देवाचें उतर म्हणटा मॅथ्यू 18:19, If two agree on earth on anything, it shall be done by my Father in heaven. If two agree on any word of Satan, it shall happen likewise. आनी ही टेस्टमनी जी भयणीन शेअर केल्ली ह्या भावाक फायद्याक पडली. Death is beautiful. हे तर एक्सेप्ट केल्ले भाव भयणानू हांव तुका जाय नाल्यार रोगतान बरोवन दिवंक शकता. तेजो चेडो आयच्या दिसाक जितो आसपाचो नासलो. Because they did not accept the word of Satan, his son was protected by the angels of God because they agreed to the word of God. He gave his son the word of God. John 10:10, he comes to steal, kill and destroy, but I have come to give you life and life in abundance. So he gave him life and life of abundance. Now he will live for 100 and above 180. Because God will protect his word, Satan will protect his word. The kingdom of light and the kingdom of darkness work on a similar principle. No change of principle. भाव भयणानो, आमी देवाक मागीर आमी देवाक गुन्यांवकारी करता. देवान तुवें म्हाका भुरगो दिल्लोय, देवा तुवें म्हाज्या कडल्यान भुरगो येयलोय ना. आनी आमी पेरंट्स आसता भाव भयणानो, आमकां खबर पासून आसना आमची भुरग्यांची आयडी कितें पळय ती. म्हणून हांवें ब्रदराक म्हटलें तूं शेअर कर. आमकां खबर पासून आसना आमच्या भुरग्यांची आयडी कितें, आमची भुरगीं कसले नांवाची टिशर्टां घालतात. आय एम अ गँगस्टर आनी आय एम अ गँगस्टर. मागीर भाव भयणानू खऱ्यांनी सगळे पळयता
आनी मागीर हो भुरगो गँगस्टरूच जाता. बिकॉज यू आर एग्रींग टू द वर्ड्स ऑफ द इवल वन. आमकां फकाणां दिसता भाव भयणांनो, द किंगडम ऑफ गॉड एंड द किंगडम ऑफ सेटन वर्क्स ऑन अ सीड. आनी ह्या भावान टेस्टमनी दिल्या उपरांत इट हॅज रियली हिट मी हार्ड. एवरी टायम आय एम गोइंग टू प्रीच आय एम गोइंग टू टेल दीस. You may hate me or you may love me. Does not matter. And those who know me, they know how boldly I talk because I have the spirit of boldness inside of me. I don't care who is saying what. I care only if God is saying you are speaking the right words. Continue. People might come against us. It does not matter. We are okay with that. But run the good race. That is what St. Paul said. Run the good race. आमी देवाचें उतर दिता पळय थंयसर. काल माजोर्दा चर्चीचो फादर येयलो आनी तो विचारूंक लागलो. संड्या दिसान खूब लोक पळयलोलो, खूब गाडयो, खूब लोक आसलो आनी विचारूंक लागलो ते भयणींक. आनी त्या भयणीन सांगलें, येस फादर, आमी देवाचें उतर हांगर दिता. आनी ताका बरें दिसलें. येयल्ले आनी आपूण मागणें केलें त्या जाग्यार आनी गेलो. भाव भयणांनो, देव धाडटलो, आमी कोणाशीन वचपाची गरज ना. देव इगोजेच्या मुणयारांक बसून धाडटलो आनी हेज्या फुडें लौकिकूय देवाचें उतर परगोट करतले. भाव भयणांनो, उगडास तर. कित्याक आमी फकत आमच्या पादिकारांक आनी हांकां तांकां बोटां दाखोवन फायदो ना. आमी फुडें सरपाक जाय आनी देवाचें उतर दिवपाक जाय. देवान सगल्यांक म्हटलां, वच आनी देवाची उतर परगोट कर. ताणें सांगूंक ना फकत पादिकारांक, माद्रींक आनी हिंकां आनी तांकां म्हणून सांगूंक ना. सगल्यांक हुकूम घातलेलो. कोड बांदता पळय तो वयतलो. आमी आमचे ब्रदराक खबर आहा, ब्रदर जुडान, दोगूय जूड सिनियर, जूड जुनियर कितें म्हणटा पळय ते, दोगूय जुडांनी थंयसर अरेंज केल्ले सांग्या. कितको क्रावड, हजारान. इगोज्यो ओपन जातल्यो भाव भयणांनो. खरें देवाचें उतर दिवपाक इगोज्यो ओपन जातल्यो. आमकां खबर आहा जायते पाद्री खरें देवाचें उतर दिवंक सोदतात, पूण तांकां बांदलेले आहा. दे आर अंडर द लॉ. I am working in the police department, so I am governed by the rules of the police department. So I cannot do anything that I want. In the same way, church is also run by the diocese, so they are responsible. But म्हाका लौकिकाक नो प्रॉब्लम न्हू देवाचें उतर दिवपाक. हांव कोणाच्या अंडर ना, हांव जेजूच्या अंडर आहा. म्हणटच आमी सजमोंक जाय. आतां फादर सावियो म्हणून आमचो म्हापशा पाद्री येयला आनी देवाचें खरें देवाचें उतर परगोट करता. आनी लोक ताका कितें म्हणटा, तो पिसो. कित्याक कोण, पूण देव म्हणटा, लोक जो पिसो म्हणटा ताका हांव म्हणटा म्हाज्या राज्यान सगल्याहून तो शाणो. कित्याक असो जेन्ना जेजू संवसार चलतालो तेन्ना जेजूकूय सगल्यांनी पिसोत म्हटलो. म्हणटकच म्हटलें म्हणून रागार जावपाची गरज ना. आमच्या चॅपलान, सेंट एंटनी चॅपलान आतां तेरेजीन चलता, म्हणजे नविनास चलता. थंयसर एक पाद्री येता, एवरी डे एक पाद्री येता आनी देवाचें उतर दिता.
एक पाद्री येयलो आनी ताणें देवाचें उतर दिलें. आनी तुमी म्हणूंक लागले सगळे धांवोन येता 7 हातून तुमची मागणी आयकता म्हणून. ना, पादिगार सांगता ना, जेजू आयकता तुमची मागणी. भाव भयणांनो, हा देवाच्या म्हणयारी खरें उतर दिता पळय तें. पूण तांकांय बांदपास आहात, तांकां मॅनेज करपाक जाय. आनी आमी सोजमोंक जाय, आमी आमचो तेंचेर राग दाखोवंक जायना, आमी तांकां मोग दाखोवंक जाय. जेन्ना आमी जेन्ना तांकां मोग दाखयतले, देव आमकां दारवंटे ओपन करतलो. मनीस न्हू भाव भयणान, देव दारवंटे ओपन करतलो. आनी जे देव दारवंटे ओपन करता ते मनशाक बंद करूंक जावचें ना हें उगडास तर. म्हणटकच आमी मागपाक जाय. फादर कितें उलयता रे? कसली उतरां उलयली? तुज्या तोंडांतल्यान घेतले तुजो कंट्रोल. उलयलो तो तोंड कोणाचें उजार केलें? तुजें. ताका तोंड ना, सैतानाक तोंड ना, तो तुजें तोंड उजार करता. तुका सांगता तेज्या आड उलोवपाची गरज ना. बस आनी माग. जेजू, तुवें आमकां सगळीं इगोजेची दारां ओपन केल्याय. जेजू, तूं आमकां खरें उतर तुजें परगट करपाक आमकां तूं बळ दिताय म्हूण जेजूशीन माग. मनशाशीन मागपाची गरज ना. जेजू करतलो दारवंटे ओपन. आनी पळय भाव भयणांनो, जें उलोवन दवरलां पळय तें घडोवन येतलें येवचें ना पळय तें उगडास तर. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, म्हाज्या नांवान तर दोगां तर एकठांय म्हणटात, एग्री जातात, नाजाल्यार तें घडोवन येतलें. आमी हांगर कितकीं जाणां एग्री जातात? देवाचें उतर म्हणटा, इफ यू आर इन वन एकॉर्ड इट इज इम्पॉसिबल टू से नो फॉर मी. देवाक इम्पॉसिबल जाता आपणाक नो म्हणपाक. देवाक पासून इम्पॉसिबल जाता तूं एका मनाचो जालोय नाल्यार नो म्हणपाक. वन एकॉर्ड, एका मनाची मनशां जावपाक जाय भाव भयणांनो आमी. आनी तेंच घडलें जेनेसीस 11:6-7 जेन्ना तो लोक इज्रायल पर्जा एका मनाची आसली, एक भाशा उलयताली, तेन्ना ते एकठांय जाले आनी ते म्हणूंक लागले, आमी स्वर्गार पासून आमचे टावर बांदुया. फकत तेंचो मन पाड आसलें. विकड मायंड. कितें म्हणटा विकड मायंडाक आमी कोंकणीन? विकड पाड मन, वायट मनाचें. पाड म्हटल्यार हें मातशें डेंजर. हां, वायट चिंतना आसली म्हणून देवान म्हटलें ना, हें घडचें ना. कित्याक? गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर न्हू. रॉंग तुजें सक्सेस करूंक दिना तो. पूण एका मनाची तर बऱ्या कामांक तर आमी जालीं भाव भयणांनो. देवाक ना म्हणूंक जायना. कायदो ही तेची आख्खी फामील एका मनाची जागना. बायलेन म्हटलें कसलें हाडला टी-शर्ट, गोवान म्हटलें रिटर्न कर. देवाचें उतर दिलें भुरग्याक आनी म्हणूंक लागलो, आय एम द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. सेटन सिकनेस सीन एज नो पावर ओवर मी. कितें जालें तेंच घडोवन येयलें भाव भयणान. यू स्पीक लायफ एंड लायफ इन अबंडन्स येयलें तेज्या भितर. मांडणी आसली सैतानाची ताका मारपाक, पूण देवान साल्वार केलो. आमी उगडास धरूंक जाय भाव भयणान. उतरांक पदवी आसा. रिजनरेशन जातलें नाल्यार तुज्या उतरान जातलें. घडोवन येवपाचें आहा नाल्यार तुज्या उतरान जेन्ना तें काळजान वयतलें तेंच घडोवन येतलें. म्हणटकच सैतानाची उतरां एक्सेप्ट करपाची ना. जायते टायम भाव भयणांनो दुसऱ्याचेर आड उलोवपाक सैतान तुका इन्स्टिगेट करता. दुसऱ्यांचे आड उलोवपाक. एणेन हें केलें, तेणेन तें केलें. ही तुजी उतरां न्हू. ही तुजी उतरां न्हू. ही सैतानाची उतरां तुज्या तोंडांतल्यान तो उलयता. तुका खबर पासून ना तुज्या तोंडाचेर तेणेन केन्ना ताबो घेतलो पळय तो. जेन्ना तुवें एलाव केलोय
तेन्ना ताणें तुज्या तोंडाचेर ताबाव घेतलो. कित्याक कितें म्हणटा देवाचें उतर? फ्रॉम द अबंडन्स ऑफ युअर हार्ट शॅल युअर माउथ स्पीक. जेन्ना तेजी चिंतना तुवें आपणायली आनी तुज्या काळजान घाल्ले तोंडांतल्यान तेंच भायर येतलें. बेसीक भाव भयणानू परत परत सांगता, बेसिक्स तर तुजे स्ट्रॉंग आहा, फावंडेशन तर तुज्या देवाच्या उतराचेर स्ट्रॉंग आहा. तुका मागता पळय तें मेवतलें, कित्याक ह्या टायमार तुजें मागप देवाच्या उतरा प्रमाणें आसतलें, ही गॅरंटी. Basics are important. The foundation is the word of God. You build your house on the word of God. Very careful रावपाक जाय भाव भयणानू, very careful. आनी हांव म्हाजे दोनूय बायबल क्लासीन म्हटलें आनी इंग्लिशीन आनी कोंकणीनूय एक तरी भुरग्याक स्क्रिप्चर शिकोया. दिसाक एक टायम काडान सांगा. आयकपाक ना रेडी, बसय आनी तूं वाच आनी तांकां एकल्या एकल्याक वाचोनी. वाचता वाचता काळजान वयतलो. एक स्क्रिप्चर 5 जाणांनी तर वाचलो नाजाल्यार तो काळजान वयतलो. भाव भयणानू, जेन्ना कोविडाचो टायम आसलो तेन्ना आमी सगळीं घरा आसलीं. हांव वयतालो कामाक पूण हांव येतालो घरा आनी आमी कितें करप, एक स्क्रिप्चर घेवप आनी एका स्क्रिप्चराचेर सगळ्यांनी आपणाचें देवान कितें रेवलेशन दिलां तें सांगप. एका स्क्रिप्चराचेर देवान तुका कितें सांगलें, तुका कितें सांगलें, तुका कितें सांगलें, एक स्क्रिप्चर घेवप आनी आमी तें उलयत रावप आमच्याच भितर. तें उतर काळजान वयता. आमी हे धाकटी धाकटी गोश्टी आमच्या घरा कडेन करपाक जाय भाव भयणां, व्हेरी इम्पॉर्टंट. भुरग्यापणार सावन तो तुवें भुरग्याक तो तुज्या जेजू दिलो, नाल्यार देव म्हणटलो तूं बरो स्टिवर्ड, यू वेर अ गूड पॅरंट. नाजाल्यार कितें जाता भाव भयणानो, आय आराम गाय आराम. राम येयलो आनी राम गेलो, येयलो आनी गेलो. कितें हाडलें, खंय गेलो, खंय ना. कितें हाडलें, कांय. जाता न्हू, हेंच जाता न्हू. कित्याक आमी बाकीची सगळीं उतरां घेवन येता. कोणाक मायन गायी मारलेल्यो, कोणाक मारल्या तुमच्या मायन पायन गायी मारल्या, कोणें मारल्या तुमच्या मायन पायन गायी मारल्या तुमकां? कोणाकूच मारूंक ना. फोटी सगळ्यो नंबर 1 फोट म्हणटा ती, नंबर 1 फोट म्हणटा ती. जावंकूच शकना मायन पायन गायी मारूंक ना पळय ती. हांव म्हाज्या भुरग्यांक मारल्या नाल्या हांवें तुमी सांगूंकच शकना मारूंक ना म्हणून. पूण 1917 गायी मारलेली आयज पासून म्हाका उगड आसा. आयज पासून म्हाका उगड आसा. खंयसर मारलेली, केन्ना मारलेली, खंयच्या पोजिशनान बसलेले, सगळे उगडास धरून रावता. कित्याक सोडपाक डिफिकल्ट. ताका लागून आतां आमची नोंदणी चालू जातली न्हू. आतां शेतान नोंदणी काडूंक चालू जातली. कित्याक काडटा ती नोंदणी? बरें पीक येवपाक जाय, पयलीं नोंदणी काडपाक जाय. सगळी जी भितर काळजान आहा 20-20 वर्सांची, 30-30 वर्सांची, ती नोंदणी काडपाक जाय भाव भयणानू. विड्स सारकें न्हू ब्रदर? नंबर 1 खंय आयज? प्रेज गॉड, हालेलुया. अशेंच जाता भाव भयणानो. आनी सिजना प्रमाणे तुजें टिचींग आसपाक जाय. पावसाचो सिजन येयलो, नोंदणेचेर शिकय. सिजना प्रमाणे टिचींग दवरपाक जाय. इजी जाता एग्जाम्पल दिवपाक. आतां आमकां खबर आहा न्हू, आतां नोंदणेचो टायम.
काड नोडणी तुजी, चल सगळे भायर उडय, अनफॉरगिवनेस काड भायर, राग दवरलाय भायर, कोणेन कितके घेतलेले कितके नोटींचे सगळे हिशोब दवरलाय भायर, सगळें वचपाक जाय. मागीर कितें जालें तुजें क्लीन. आतां मार बियो पीक 30, 60, 100. इम्पॉर्टंट भाव भयणानो. स्मॉल थिंग्स. ब्रदर म्हणटाय न्हू तूं धाकटे धाकटे तर शिकयत नाल्यार इम्पॉर्टंट. ब्रदर आमकां एक टिचींग दिता, एक गोठो पासून वेस्ट करपाचो ना. कित्याक एक गोठो थोड्यांक तोच खावंक मेळना. आनी आमच्या काजारांक पळोवंक जाय, वयता प्लेट घेवन, आतां घेरो घालपाक वचपाचें आहा. आयज जेवण मेवलें आनी 3 म्हयने जेवण मेवपाचें ना. आनी ती बोट अशी भरपाक जाय की कितक्यो बोटी पयल्या पणजेच्या ब्रिजा पोंदच्यान वयता त्यो मिनरल ओर घेवन वयता पळय ती रास अहो मावंटन जावपाक जाय. आनी दोनाय सायडीनी उदीक येवपाक जाय. म्हणजे ते घातला तिजे ते दोनाय सायडीनी व्हांवपाक जाय. ती घेवन मागीर आपलो डॉज मारून वयता. आनी खाल्ले कितके आनी उडयले कितके भायर. भाव भयणानो, मातशें चिंतची नाल्या तितकें जेवण कितक्या लोकांचें पोट भरपाचें, कितक्या लोकांचें पोट भरपाचें. आनी मागीर आनी एक आहा, इल्लें हें जाय न्हू, टॉनीक ना नाल्यार काजार ना म्हणटा. नेट येना नाचपाक, जायव करूंक जायना. पांयांत हालो ना मागीर कोल्ड्रिंक पिवन पांये कशे हालतले. पूण पेंवपाक दिवपाचो ना सोरो. बंद करा भाव भयणानो. तुमच्यो बड्डे पार्ट्यांक पयलो बंद करा. घरा कडेन स्टार्ट करपाक जाय पयलें, मागीर तूं हॉलांनी वतले ते. भाव भयणानो, हांवें हें केलां म्हणून हांव सांगता. 7 वर्सां जालीं हांवें म्हाजें कहलेंच सोरो दिवपाचो तुमचें तूं म्हाज्या पाटयेक येयनाय, नो प्रॉब्लम, थँक्यू, गॉड ब्लेस यू. सोरो मेवचो ना. आनी तेकाय वाट काडल्या भाव भयणानो. तेकाय थोड्यांनी वाट काडल्या. भायर पेतानी येतात, पूण आमकां पेंवपाक जाय. पूण आमी स्टार्ट करिना नाल्यार कोण करतलो भाव भयणानो सांगा. If I am saying, I am proclaiming the word of God, पूण हांव म्हाज्या फंक्शनां आहा पळय तेन्ना हांव सोरो वांटा. हिपोक्रेट, यू आर अ हिपोक्रेट. नाजाल्यार तूं डबल ढोलकी, मालूण, दोनाय सायडीनी तोंडां आहा. पब्लीक मेवलो की बरें नेटान उलयलो, घरा गेलो की बायल एक बऱ्यो गायी घालता, बरी मात्ता, आनी मागीर दुसऱ्या दिसा येता पुत्तून देवाच्या उतर परगोट करता. म्हणजे कितें? फकत दुसऱ्यांक देवाच्या उतर दिवपाक आनी आपूण कावकान न्हिदपाचो. काय फायदो ना भाव भयणानो. इफ यू कांट लीव द वर्ड ऑफ गॉड, डोंट प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड. व्हेरी सिंपल. म्हाका 3 चेडवां आहा आनी हांवें ऑलरेडी डिसायड केलां. ऑलरेडी एका चेडवाचें हांवें सांगलां सोरो ना. तुमच्या घरान तुमी कितें करता, आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. बट इन माय हावस देर वील बी नो लिकर. इन द हॉल देर वील बी नो लिकर. आनी अजाप दिसता, हॉल बूक करूंक गेल्या पळय तेन्ना तो हॉलवालो सांगता, फर्स्ट टायम म्हणटा इतक्या वर्सान आपणाचे हॉल विदावट लिकर काजार आसतले. म्हणजे आमचो लिकर खंय पावला भाव भयणानो. आय एम नॉट एगेन्स्ट लिकर, बट वाय टेक द फ्रूट ऑफ सेटन.
अँड डिस्ट्रॉय द फॅमिलीज. मागीर इल्ल्या मारल्या उपरांत कितें म्हणटलो? जण रे हिंचें, जण कितें जण रे, आमी कितें भिकारी? मागीर एक्चुली जेवण बरें जाल्लें, हो बरो जाला. जेवण बरें आसलें पूण प्रॉब्लम कितें जाला? तूं बरो जाला. हो बरो जाल्या उपरांत मागीर जेवण बरें लागतलें. हेजें आतां भितर वचपाचें आहा तें हो ऑलमोस्ट त्या स्टेजीर पावलो. हेका आनी जेवण खंयचें बरें लागतलें? लागतलें बरें जेवण आनी? कित्याक तूं ऑलरेडी गुवन आहाय. तुजें आतां उरल्या केन्ना ही विकेट पडपाची. प्रेज गॉड. पूण आमी कायदो हो आमचो चल्ला हो संवसारान तो आमी चेंज करपाची गरज आहा भाव भयणां. दुसऱ्यांक सांगून फायदो ना. आमी देवाच्या उतरान आहा पळय ते तेणी पयलें देवाचें उतर लागू करपाचें. देवाचें उतर येयलो, हांगर बरें प्रीच केलें आनी घरा कडेन गेलो आनी बायलेक बरीच तर हांवें मारली. फायदो कितें? देव म्हणटलो यू आर अ हिपोक्रेट. हिपोक्रेट म्हणटलो. बायलेक वचोन घरा कडेन मारता आनी हांगर येवन लोकांक सांगता मोगान वाग रे, राग दाखोवंक जायना. लोकांक सांगूंक येयल्लोय आनी घरा कडेन वचोन बायलेक मारता. हांगर जो मोग घेवन येयल्लोय, ह्या मोग दिलोय, तोच तूं घेवन मोग घरा वच आनी तूंय जिये. जेजू ह्या संवसारान मोग घेवन येयलो भाव भयणांनो. जेजू ह्या संवसारान मोग घेवन येयलो आनी हो मोग दुसऱ्यांक दी म्हणून सांगलो. तुका खा आनी थंयसर कदेलेर बस आनी राव म्हणून सांगूंक ना. हो मोग घेतलाय तो वच आनी दुसऱ्यांक दी. हें काम आमचें क्रिस्तांवांचें. क्रिस्त कोण हांव? म्हणजे जेजू क्रिस्त म्हाज्या भितर जियेता आनी हो जेजू क्रिस्त म्हाज्या भितर जियेता. तेजो म्हाजो उजवाड तेजेर पडटा, तेजो उजवाड तेजेर पडटा आनी सगळीं आमी उजवाडान जियेता. हें घडपाक जाय भावा भयणांनो. हांगर उजवाड घरा कडेन काव जावंक शकना. ताका लागून आमी हे ब्रदरान सांगलां पळय तशें नोट करुया भावा भयणांनो. आमची भुरगीं कसल्यो आयडी युजार करतात, आमची भुरगीं मोबायलाचेर कितें पळयतात, कितको टायम दुसऱ्या सिरियलींनी जावं कसले प्रोग्राम पळयता, मातशें आमी नोट करपाक जाय. एक वर जायना अद्देवर देवाक दिवपाक. 24 वरां सगल्यांक देवान दिल्या, सगल्यांक दिल्या. म्हाकाय 24 वरां दिल्यात. पूण हांव चिंता आनीक कितकी वरां देव तूं म्हाका दिवंक शकताय की हांव आनीक हें काम करूंक शकता. आनी ह्या 24 वरांनी भावा भयणांनो म्हाका अशें दिसता एक टायम 36 वरां जालीं म्हणून. कित्याक तुका तितको टायम तो दिसता, कित्याक तुका दिसता आनीक 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 तितको तुजो नियाळ तितको जायत आसता. देवाच्या उतरान रावताय पळय तेन्ना तूं भावा भयणांनो. इवन कामार जेन्ना काम करता तरीय तुज्या मनान देवाचें उतर घुंवत आसता. कित्याक तुज्या भितर आहा तें तुज्या आंगान तें रगत कहें भावा भयणांनो. देवाचें जितें उतर रगत कहें भोंवता आख्ख्या तुजे कुडीन. अनुभवा भावा भयणांनो. जितको देवाक टायम दिवता हे तुजे आंगान देवाचें उतर सारकें भरता. हो भाव तर देवाच्या उतरान नासलो जाल्यार चित कितें जावपाचें पळय तें. ऑलरेडी सैतान मांडणी घेवन येयल्लो, दारा लागीं हाडली, ती तेणी नाकारली म्हणून थंयसरल्यानूच ताका परत वयचो. सबमीट टू गॉड एंड द डेवल शाल फ्ली. कितकें देवाचें उतर पावरफूल पळय. तेच्या मांडण्यांक वय म्हणपाचें ना भावा भयणांनो. जेजू क्रिस्त कसो मेलो? कुडीन. जेजू क्रिस्त तर कुडीन मेला नाल्यार आमी कुडीन मेल्या.
काय आमच्यो कुडीच्यो मांडण्यो देवा वयर आहात. जेजू क्रिस्त कुडीन मेलो आनी आमी तेज्या भारी कुडीन मेल्या. आतां आमी जियेना, आमच्या भितर जेजू क्रिस्त जियेता. हे उगडास दवरपाक जाय भाव भयणानो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. क्लोज करुया ब्रदर. आं कित्याक हें करपाक जाय न्हू. प्रेज द लॉर्ड. बरें, कोणाक कितें क्वेश्चन आहा, कितें आहा, कितें म्हणपाक जाय तुमकां? हिलींग प्रेयर कितें आनी कितें? प्रेज गॉड. देवाचें उतर परगट केल्या उपरांत कितें जातात? टायम कसलो आसता देवाचें उतर परगट केल्या उपरांत? ओचोऱ्यांचो. तूं माग ना माग, ह्या वेळार तुज्या कुडीन तुका देवाची ओचोऱ्यां मेवतलीत. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीजस. मागणें कोत्ता एंडींग. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. सर्गीच्या बापा, तुका आर्गां आनी महिमा दिता. जेजू क्रिस्ता, आमच्या सोम्या, आमच्या सोरवंडारा, तुका आर्गां आनी महिमा. पवित्र आत्म्या, तूं आमच्या भितर देव आनी हो टायम पवित्र आत्म्या तुजो जावन आसा. देवाचें उतर म्हणटा, जेन्ना देवाचें उतर परगट केलें तेन्ना हांगर वचोऱ्यां जातलीं. ह्या वेळार पवित्र आत्म्या तूं जण एकल्याक हात लायताय म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. कसलेय तेंचे कुडीन कसलेय दुयेंस आसा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव त्या दुयेंसाक हुकूम घालता, उठ आनी भायर वच आनी वच आनी दोरयान पड. ह्या कुडींचेर तुका कसलोच अधिकार ना. ह्यो कूड जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आनी जेजू क्रिस्ताचे कुडीन दुयेंसाक, दुस्मानांक आनी तेज्या मांडण्यांक कसलोच अधिकार ना. जेजू तुजें जिवीत आनी सुबाम जिवीत तेंचेर उलयता. तुज्या गायांनी तेंकां पेकोणी मेवली, ओथमीक कुडीची पेकोणी आनी पयशांची पेकोणी तुवें तेंकां दिल्याय म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. कसले भार घेवन ह्या वेळार ती आंगोर येयल्लीं जेजू, हो भार तुवें तुजेर घेतलाय. हो भार तुका दिला जेजू तेणीन आनी तुजें बरेंपण घेवन ती घरा वयता म्हणून तुका आर्गां आनी महिमा दिता. आनी आंच पडवे तेंकां राखतात आनी तेंकां बरे भाशेन घरा व्हेल्या म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा. आनी हो जागो आमकां दिल्लो तेंच्या खातीर आर्गां आनी महिमा. ब्रदर जॉन्सना खातीर, तेजे फॅमिली खातीर आर्गां आनी महिमा. हे सगळ्या टीम मेंबरा खातीर आर्गां आनी महिमा. आनी ह्या जाग्यार जी लोक येयल्लो हेज्या आदीं आनी आतां आयच्या दिसाक पासून जो लोक सगळो ह्या जाग्याचेर येयल्लो तेंकां जेजू तुज्या हजेरीन हांव हाडटा. आनी ह्या वेळार ती खंय आसूं, जेजू तुवें तेंकां हात लायलाय, तुवें तेंकां पेकोणी दिलाय, तुवें तेंच्या भितर बरेंपण हाडलाय, तुजो फावर तेंचेर आसा म्हणून जेजू तुका आर्गां आनी महिमा दिता. ही सगळी आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन.